बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा, ह्या वेळा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा दिता. सोपली आमची भाव भयणां येयली आनी तेंची ओत्मीक दोळे आनी ओत्मीक कान तूं ओपन कर. ह्या देवाचें उतर तेंच्या भितर वचपाक, कित्याक हें जावन आसा तुजें खरें काण. जेजून म्हटलें, मनीस उण्यांत उदेशी जियेना, देवाच्या दर एका उतराक उदेशी जियेना. आनी हे देवाचें उतर घेवन जेजू आमच्या मदें येयला. मांसान आनी रोगतान न्हू, पूण देवाच्या उतराचे पदवेन येयला. म्हणटकूच हे देवाच्या उतराक आमी व्हरचो जागो दिवपाक जाय. आनी हे आमी जें कितें शिकता, हे देवाचें उतर आमच्या भितर हे लागू जावं. आनी हे देवाच्या उतरान सावन आमकां सुटका मेवता. देवाचें उतर म्हणटा तुमी 100 जाणां जातले आनी 100 तुमकां सुटका दितली. आनी ही सुटका दिवपाक जेजू आमच्या मदें येयलो. आनी जेन्ना तो खुर्सार गेलो तेन्ना तेणें जो कोण तेजेर 100 मानता तांकां सुटका दिल्या आनी आमकां देवाची भुरगीं म्हणपाचो अधिकार दिला. आतां आमी जी कोण जेजूचेर 100 मानता ती सर्गेच्या बापायची आमी भुरगीं. ताणें आमकां मोगान आपणाच्या पुताक धाडून विकती घेतलेली आहा तेज्या पवित्र रगतान. आनी पवित्र आत्म्या हो वेळ जावन आसा तुजो. तूं म्हाज्या तोंडांतल्यान उलय. म्हाजी उतरां न्हू, पूण ही तुजी उतरां जावं न्ही. ह्या मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, आमेन. आतां हांव आलयतां. कितें जाता? उदीक आहा तें सकला गेलें, तेल आहा तें वयर. उदीक जावन आसा देवाचें उतर जें जेजू घेवन येयलो पळय तें. आनी हें तेल आहा तें हे आमचे ट्रेडिशन्स. हे आमी जे ट्रेडिशन फॉलो करता हे तेल. हें तेल कितें करता? हे आमी ट्रेडिशन जे फॉलो करता ह्या देवाच्या उतराक नाफळ करता. कितें जाता? नाफळ जाता. कित्याक हेका आमी वयर घातले आनी देवाच्या उतराक आमी सकयल घातले. हे देवाचें उतर घेवन जेजू येयलो. खंय आमकां मेवता? जॉन 3:16. सिस्टर वास जॉन 3:16. फॉरेस्टाचेर भावात येवता त्या दोन एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणेक जिवीत मेळच्या खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. म्हणजे आमी कितें पळयता भावा भयणांनो? आमी कितें पळयता? देवान आपणाच्या पुताक धाडलो. पुताक कितें घेवन धाडलो? आपणाचें उतर, आपणाचो अधिकार देवान काडलो आनी जेजूक दिलो. म्हणजे देव कितें घेवन येयला? जेजू कितें घेवन येयला? देवाचें उतर घेवन येयला आनी देवाची पदवी तो घेवन येयला. ऑथॉरिटी म्हणटा आमी ताका इंग्लिशीन. देवाची पदवी आनी देवाचें उतर जेजू घेवन येयला. पूण जेन्ना अशें मिक्स जालें तेन्ना कितें जालें? हें देवाचें उतर जें प्युअर आसलें ह्या ट्रेडिशनाक लागून देवाचें उतर नाफळ. हें खंय मेवता आमकां? हे देवाच्या उतरान बरयलेलें आनी जेजून म्हटलेली आहा ही उतरां. मार्क 7 कितें म्हणटा तो पळोवया. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. म्हणटकच भाव भयणांनो, हें कळ्ळें तुमकां कितें जाता पळय तें. सारकी ही गजाल हांव कितें सांगता पळय ती, ही गजाल सारकी. आनी हे देवाच्या उतरान आमी प्रूव करुया जेजू हे गजालेचेर उलयला वो ना पळय तो. म्हणटकच मार्क 7:9 आमी घेवया. आनी तांकां म्हणलें, आपली चाल सांबाळचे खातीर देवाची आज्ञा कुशीक काडून कितले मोठ विचार तुमी. जेजू म्हणटा आपणाची आज्ञा मनशाच्या आज्ञावून वयर घालतात आणि आपणाची जी आज्ञा आहा ती तुम्ही पयस करता.
कोण म्हणटा? जेजू म्हणटा. तुमचे पळय शिकवण आहा ती तुमी फुडें घालता आनी हांवें जी शिकवण दिल्या ती तुमी फाटीं घालता. कित्याक? तुमची शिकवण वयर वचपा. हो जेजू म्हणटा. ही जेजूची उतरां. आनी ही जेजूची उतरां नाजाल्यार ह्या उतर सर्गीच्या बापायक वडल्याली. कित्याक हे धर्तेर जेन्ना जेजू चल्लो फकत आपणाची बापायची गजाल तो उलयलो, आपणाची तो जोबरसो उलोवलो. आपणाच्या बापायन कितें सांगलां तितकेंच उलयतालो. आनी आमी त्यात उलोवंक जाय भाव भयणांनो. जेजून आमकां कित्याक सांगलां? जेजू वरवीं आमकां सर्गीचो बापूय मेळ्ळो. सर्गीच्या बापायक कडल्यान आमचो संबंद पयस आसलो, पूण जेजू उदेशी आमकां सर्गीचो बापूय मेळ्ळो. म्हणटकच आमी जेजूक पळयला नाल्यार आमी सर्गीच्या बापायक पळयला. कित्याक? सर्गीच्या बापायची याज्ञा घेवन तो आमच्या मदें येयलो. म्हणटकच भाव भयणांनो, पुतून मार्क 7:13 कितें म्हणटा तें पळोवया. ह्या वरवीं तुमचे मोदें पाळून आयले तुमचे चाली लागून देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात आनी असल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुमी करतात. भाव भयणांनो, देव हांगर जेजू हांगर क्लियर कट सांगता, म्हाजें उतर तुमी निर्फळ करतात. आतां ही म्हाजी उतरां न्हू, पूण ही जेजूची उतरां सर्गीच्या बापायन उलयलेली ती उतरां. म्हाजें उतर तुमी नाफळ करतात. आनी म्हणून आमच्या लायफान भाव भयणांनो आमी ह्यो मिलाग्री पळयला. कित्याक? देवाचें उतर आमी नाळफळ करतात. हे आमी तेल हांगर घालता आनी देवाचें उतर आमी पोनाक घालता आनी हें तेल जें आहा हें वयर वचपाक हेका ब्लॉक करता. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. हें रेवलेशन म्हाका देवान हें म्हाका दिलां आनी ही बॉटल घेवन हांव सदांच भोंवतलो. कित्याक हो तर पॉयंट क्लियर जालो नाल्यार आमकां खबर आहा हेजेरूच आमकां जियोवपाक जाय, हेजेर न्हू. ह्या देवाचें उतर जावन आसा देवाचो स्वास. 1 Timothy 3:16 म्हणटा द ब्रेथ ऑफ गॉड. देवाचो स्वास जावन आसा आनी ह्या देवाच्या उतरान देवाचो स्वास आसा. हेच्या मोदें तर कितें घातलें जाल्यार हो स्वास देवाचो आमी बंद करता. म्हणटकच भाव भयणांनो, सदांच उगडास दवरा. देवाच्या उतराक सगळ्यांत व्हडलो जागो आमी दिवपाक जाय. आयज आमचो टॉपीक जावन आसा पेकोणेचेर. आमचो टॉपीक आयज जावन आसा पेकोणेचेर. म्हणटकच पेकोणी देवाची खोशी. पेकोणी देवाची खोशी जाल्यार देवान ह्या संवसारांत कित्याक धाडलो जेजू? बऱ्या मनशांक लागून धाडलो काय शेळ्ळ्या तांकां लागून धाडलो? कित्याक? बरे मनीस तेजेच आसले. बरे मनीस तेजे कडल्यान पयस वचोंक नासले. पूण एके शेडयेक लागून, एक शेडी ती हांवूच धरता. आमी सगळ्या शेडयांचें उलोवचें न्हू. एक शेडी आतां सगळ्या भितर आमी हांगर येयल्या ती शेडी आमी चिंतुया. हांव म्हणटा हांव ती शेडी, तूं म्हणटाय तूं शेडी. आपूण इंडिविज्युअल. हांव म्हाजें नांव घेता रेमंड ती शेळलेली शेडी. तूं म्हणटाय तुजें नांव घेता ब्रदर रेजिनो शेळलेली शेडी. सगळे जाण आपणाचें नांव घेता आनी देवाचें उतर म्हणटा हांव शेणलोलो, पूण जेजू म्हाज्याच खातीर येयला. म्हणटून तेजी खोशी आमकां पेकोणी दिवपाक. 101% जेजूची खोशी आमकां पेकोणी दिवपाक. देवाचें उतर म्हणटा Acts 10:38 पास सिस्टर. Acts 10:38. देवान ह्या नाजरेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी सोबतेन मागलो. वेदांतूय ताणें बरें केलें. देंवचाराचे पदवेकार आसलेल्याकूय बरीं केली, कित्याक देव ताचे सोबे आसलो. कोण आसलो तेजे सवय? देव तेजे सवय आसलो आनी तो बरें करीत गेलो. खंयच बायबलान म्हणना जेजून पेकोणी दिवंक ना. तो सेंचुरीन येयलो तेजीशीन आनी म्हणूंक लागलो म्हाजो चाकर बरो ना, आपूण येता. आनी कोण म्हणटा आपूण येता. कोणें म्हटलें थंयसर तो बरो ना, आपूण येता. म्हणजे देवाक जाय आसले मनशाक पेकोणी मेळ्ळी. आनी तोच जेजू खुर्सार गेला आनी त्याच जेजून आमकां पेकोणी दिल्या आनी ती आतां आमी आपणावपाक जाय. म्हणटून देवाच्या उतरान आमी पळोवया देवाची खोशी आहा नाल्यार देवाच्या उतरान आमी पळोवया. Matthew 8:1-4.
मॅथ्यू 8:1-4 कोणान बूक हाडला नाल्यार बरोवन घ्या, कित्याक मागीर रिसर्च केल्ले न्हू आमी. देवाची खोशी आहा नाल्यार पळोवतले न्हू. दोंगरा वेलो देंवल्या उपरांत लोकांच्यो उर्पोची ताचे फाटल्यान गेल्यो. आवचितूच एका खोडकारा लागीं सरून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हणलें, ओय म्हाका जाय. एक मिनीट कितें म्हटलें? म्हणजे जेजून तो थंयसर उलयलो आनी ताणें इमिजिएटली म्हटलें, कितें म्हटलें? म्हाका जाय तुका पेकोवणी दिल्ली, हांव येयला पेकोवणी दिवपाक, हांव येयला तुमचो पातकाचो स्वयं काडपाक आनी म्हाजो स्वयं तुज्या भितर घालपाक. जेजू येयला भाव भयणानो आमकां निवारपाक. जेजू येयला आमकां पेकोवणी दिवपाक आनी ही पेकोवणी आमचे भितर घातल्या ताणें. जेन्ना आमी तेजेर विश्वास दवरता ही पेकोवणी ऑलरेडी आमच्या भितर आहा. म्हणून तो हांगर म्हणटा, हांव येयला, हांव येता, म्हाजी खोशी आहा तुका पेकोवणी दिवपाक, पूण ह्या उतराचेर म्हाजो नियाळ आसपाक जाय. खरेंच जेजूची खोशी म्हाका पेकोवणी दिवपाक. देवाचें उतर म्हणटा, तेणें सांगलें ताका, म्हाजी खोशी आहा तुका पेकोवणी दिवपाक. पूण तूं सत मानताय हांव तुका पेकोवणी दिवंक शकता? हांवें तुका सांगलें हांव तुका पेकोवणी दिवंक शकता, पूण तूं सत मानताय? तूं सत मानताय जेन्ना हांव तुजेर हात धरतलो तुजे भितर कसलोय मेळो आत्मो आहा तो वयतलो म्हणून? तूं सत मानताय? म्हाजी खोशी आहा, पूण तूं सत मानिनाय नाजाल्यार तें घोडो देंवचें ना. कित्याक? जावं आमकां कितें? भावार्थ. देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरपाक भावार्थ जावं. भावार्थान देवाची कृपा आमी आपणावंक शकता. देवान केला ऑलरेडी, पूण म्हाका भावार्थ जावं ती आपणावपाक. म्हणटकूच जेजू हांगर म्हणटा की आपणाक खोशी आहा. फुडें वा सिस्टर. आनी त्याच वेळार तो खोडांतलो नितोर जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें अंग यात्रिकाक दाखय आनी मोजेसान फॉर्मायलोलें दान भेटय. अशें तूं बरो जालाय म्हूण परजेक रुजू जातलें. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. Immediately his leprosy was cleansed. उलयलो हांगर देवान फकत उतर उलयलो हांगर. उलयता थंयसरूच हा तेजी कोड पळय तेज्या आंगार आहलें तें घेवन हात लायला. कितें केलां तेणें? फकत उतर उलय, फकत उतर उलय. म्हणटकूच केन्ना कितें जाता, कोणाचोय फोन येता आनी म्हणटा घरा कडेन म्हाजो अमको बरो ना. पयली गजाल आयजूच म्हाका एक फोन येयल्लो आनी म्हणटा आपणें ताका बेस्ट डॉक्टराशी नेलो. बेस्ट डॉक्टराक हें दाखयलो तो दाखयलो, बेस्ट डॉक्टराक दाखयलें, पूण पयल्या डॉक्टराशीन गेलोच ना. पयल्या डॉक्टराची गजाल पयली सांगूंक जाय, जेजूच्या गायांनी तूं बरो जालो म्हणून म्हूण. पयल्या डॉक्टराची गजाल सांगली, हो डॉक्टर बरो, हेजोन हो सारको बेस्ट, हो हितून स्पेशलायज्ड हे. म्हणटकूच आमचो नियाळ खंयचो? संवसारी सिस्टमाचेर आमचो नियाळ. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? पयलें उतर धाड. Psalms 107:20 म्हणटा, गॉड सेंड द वर्ड एंड हील्ड द डिजीज. देवान उतर धाडलें आनी मनशाक पेकोवणी दिली. उतर देवाचें, हें देवाचें उतर म्हाज्या तोंडार आसपाक जाय. मॅडिकल सायन्स हांव नाका म्हणना, पूण पयलें देवाचें उतर धाड. पयलें देवाचें उतर धाड आनी मागीर तुजें मॅडिकल कितें आहा तें सगळें कर. कांय प्रॉब्लम ना. मॅडिकल केलें म्हणून कांय प्रॉब्लम ना. ती देवाचीच रचना. देवान तांकां जाणवायेन भरलेली आहात. जाणवाय दिल्या देवान डॉक्टरांक आमकां ट्रिटमेंट दिवपाक आनी डॉक्टरांची गरज आसा, पूण पयलें देवाचें उतर आमी धाडपाक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. म्हणटकूच हा खोशी देवाची. पयली आमी देवाची खोशी. आता दुसरो स्क्रिप्चर घेवया.
जेजू कपरन्यांत भितर सरल्या उपरांत एक शकपती उपकार मागूंक ताचे सोरशी आयलो. ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येतां आनी ताका बरो करता. राव कितें म्हटलें? हांव येतां आनी ताका बरो करता. इमिजिएट रावंक ना. अरे कितकें पयस तुजें घर हा, कितको टायम लागतलो, रावंक ना. ताबडतोब उलय, हांव येतां आनी बरो करता. म्हणजे जेजूची खोशी. पेकोणी जेजूची खोशी जावन आसा भावा भयणानो. पेकोणेक लागून आमी आनी कांय चिंतपाचें ना. जेजूची खोशी सदांच आपणाच्या मनशांक पेकोणी दिता. सदांच. केन्नाच अशें आमी चिंतपाक जायना ना जेजू पेकोणी दिवचो ना, जेजू पेकोणी दिली, आपणावपाची गरज. जेजू आतां पुतून मरना. जेजू ऑलरेडी खुर्सार मेलो, पुतून मरचो ना. पूण ही देवाची उतरां जेन्ना तो हो संवसार चलतालो पळय तेन्ना म्हणटो जेजूची पेकोणी दिवपाची 101% जेजूची खोशी. येयला तो शेणला पळय तेका. म्हाज्या खातीर येयलो. म्हाजे कुडीन जे दुयेंस आसा ते तेणेन आपणाचे कुडीन येला. तेज्या गायांनी आमी बरी जाल्या. जातली न्हू, जाल्या. जेन्ना ह्या उतराक आमी नियाळ करता, ह्या उतराचेर आमी फोकस घालता. 2000 वर्सां जेन्ना जेजू त्या खुर्सार गेलो त्या दिसा तो म्हाजे दुयेंस ते खुर्सार गेलो. दुयेंस कशें येयलें भाव भयणानो मनशा भितर? दुयेंस कशें येयलें मनशा भितर? मनशा भितर दुयेंस कशें येयलें? कोण सांगूंक शकता मनशा भितर दुयेंस कशें येयलें? पातकाचें बारीकपण मरण. म्हणटकूच पातक तर आमच्या भितर आहा. पातकां बारीक कितें येयलें? सगळे सैतानाची फळां. आनी सैतान कितें? जॉन 10:10 कितें म्हणटा? सैतान येता चोरपाक, मारपाक आनी नागोवपाक. म्हणटकूच चोदता आमचें. कितें चोदता? आमचो भावार. मागीर आमकां नागयता, आमची भलायकी काडटा आनी मागीर आमकां मारता. पयलो चोदता आमचे, भावार्थ काडलो. भावार्थ काडल्या उपरांत मागीर आनी उरलां कितें? भावार्थ काडल्या उपरांत शेणलें. भावार्थ जावन भावार्थूच मेन काडलो म्हणटकूच मनीस कितें जालो? कोणी सायडीन जालो. म्हणटकूच देवाची खोशी ती इमिजिएटली म्हटल्यार. आतां हो ताका वचना, सेंचुरनां वचना, दुसऱ्या गॉस्पलांनी म्हणटा ताका धाडलो. पूण जेजू ताका पर्सनली वचना. पूण तो म्हणटा आपूण येता तुज्या घरा, आपूण येता तुज्या घरा आनी तुज्या चाकराक पेकोणी दिता. आनी फुडें पळोवया भावा भयणानो, हो सेंचुरीन कितें करता पळय तो. पोर्तिपालोन शकपतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. प्रेज गॉड. कितें म्हटलें? उतर मात उलय. येव, तूं म्हाज्या घरा येवपाचो फावना. कित्याक तो म्हणटा? सतपती म्हणजे कितें? तेज्या अंडर एक 100 लोक आहा. कमांडर म्हणटात ताका आमी आमचे भाशेन कमांडर म्हणटात. कमांडराच्या अंडर 100 लोक आसता. म्हणटून ताका पदवी खबर आहा. हांवें तर त्या 100 लोकां मदें कोणाकूय तो म्हटलो उठ जाल्यार तो उठटलो. आपणें ताका वच म्हटलें जाल्यार तो वयतलो. म्हणजे पदवी ही ताका खबर आहा. ही पदवी कितको पावर आहा तो ताका खबर आहा. आतां हांव पुलिशेन काम करतालो. जेन्ना ट्रॅफीक ड्युटेक आमकां घालताले तेन्ना हांवें तो रात वयर केलो जाल्यार सगळे ट्रॅफीक रावताले. कित्याक? युनिफॉर्माक पदवी आहा. युनिफॉर्माक पदवी आहा. आत असो केल्या उपरांत सगल्यो गाडयो रावता. कित्याक रावता? पदवेक लागून. तीच पदवी देवा लागीं आसली. तीच पदवी सतपती कडेन आसली. आनी तो देवाची पदवी वखता. देवाची पदवी वखता आनी म्हणटा तूं म्हाज्या घरा येवपाचो गरज ना. तूं येवपाची गरज ना. तुजें उतर धाड आनी म्हाजो चाकर बरो जाता. म्हणजे इम्पॉर्टन्स खंय दिलें? तेणें उतराक दिलें.
ताका कळवलें ऑथॉरिटी म्हणजे कितें पळय ती आपणाक जी पदवी देवान दिल्या ती कितें ती ताका कळवली आनी ताका खबर आहा तेज्याहून जायती पदवी जेजून आसा म्हणटो तो म्हणटा म्हाज्या घरांत येवपाची गरज ना तूं फकत उतर धाड आनी म्हाजो चाकर बरो जाता प्रेज गॉड फुडें वच तर हांव दुसऱ्याच्याय हाताखाल आसा आनी म्हजे काल शिपाय आसात आनी तांतल्यान एकल्याक हांव सांगता वच आनी तो वेता दुसऱ्याक ये आनी तो येता म्हज्या चाकराक अमकें कर आनी तो करता हें आयकून जेजून एकदम अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हणलें हांव तुमकां खरेंच सांगता येदो व्हडलो बावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना हांव तुमकां आनी एक सांगता उदेंतीक आनी ओस्तोमतीक जावन जायतीं येतोली आनी आब्रामाक इसाक आनी जाकोबाक हाच्या सांगाताक सोर्गीच्या राज्यान जेवणाक बसतली पूण राजाच्या पुताक दुवांक देव भायल्यान काडूकांत उडयतलो थंय ती रुदन करून आनी दांत करकरावन आसतली आनी जेजून सोकपोतेक म्हणलें तूं वच तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं मागताय तशें तुका जावं आनी त्याच वेळार चाकर बरो जालो प्रेज गॉड हालेलुया थँक्यू जीजस भाव भयणानो कितकी बरी मॅसेज ती पळया आनी जेजून अजाप जालो फर्स्ट टायम तो आतां ह्या पोरचे भितर भावार्थ पळयता इतको भावार्थ की तो अजाप जाता आनी सगळो लोक तेज्या वांगडा येयला तांकां परतोनचो सांगता इतको भावार्थ म्हणटा आपणाय इस्रायल पोरचे भितर पळोवंक ना जे म्हाका फॉलो करता तेंचे भितर पासून आपणान इतको भावार्थ पळोवंक ना कितें जालें हांगा देवान कितें म्हटलें आपणाचेर उलयलो काय भावार्थाचेर उलयलो भावार्थाचेर उलयलो हांगा उतर म्हणटा आय हॅव नॉट फावंड सच ग्रेट फेथ म्हणजे इतको भावार्थाचो मनीस हांवें हे इस्रायल पोरचेन पळोवंक ना अजून पासून हे इस्रायल पोरचेन इतको भावार्थाचो मनीस हांवें पळोवंक ना कितको लोक आहलो मल्टिट्यूड म्हणटा पयलें वाचला तेन्ना भयणीन मल्टिट्यूड म्हणटा म्हणजे हजारांनी लोक आहले हजारांनी एकलो ताका मेवलो असल्या भावार्थाचो जो जेजू अजाप जाता जेजू अजाप जाता हो भावार्थ जो पळोवपाक हो भावार्थ भाव भयणांनो आमकां देवाच्या उतराचेर आसपाक जाय ह्या सोदपोतीक जो भावार्थ आहलो हो भावार्थ आमच्या भितर आसपाक जाय जेजू आमकां पेकोवणी दिवपाची आमकां गरज आहा तो जाणा आमकां जाय पेकोवणी म्हणून तो खुर्सार गेलो पातोक आपणाच्या भितर घेतले देवाचो सैम आमच्या भितर घातलो आनी पातोक जेन्ना काडलें तेन्ना दुयेंस तुजें मेलें कित्याक मरणा उदेशी पातका उदेशी मरण पूण तुजें जेन्ना पातोकूच काडलें मरण तुजें कॅन्सील केलें कुडीन आमी मरत पूण तेज्या गायांनी आमी ऑलरेडी बरी जाल्या प्रेज गॉड हालेलुया थँक्यू जीजस आनी मागीर तो सांगता जायते जाण म्हणटा अब्राहमाक आयझॅकाक जॅकोबाक हे जे सर्गीच्या राज्यान आहा तेंचे सांगता पूण म्हणटा फुडें म्हणटा वस कोणाक सांगता सोदपोतीक सांगता वस तूं घरा तुज्या भावार्था प्रमाणे तें जावं आपणाचो भावार्थ उलयता जेजू कितें म्हणटा तुज्या भावार्था प्रमाणे तें घडोवन येवं आनी जेन्ना घरा वयता त्याच टायमार तो घरा वचून विचारता खंयच्या टायमार तो बरो जाल्लो तो म्हणटा ज्या टायमार देवान तिनांक उलयलेलें उतर त्याच टायमार तो थंयसर बरो जालो देव वयच्या पयलीं उतर पावला ताका लागून हांवें उदो सांगला पळय कोणूय हॉस्पिटलाक फोन केलो पयलीं तूं ताका मागच्या पयलीं ताका सांग तूं म्हूण जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो काल म्हाका एका
बोटीर आसलेलो एक भाव, ताणें म्हाका एक नंबर धाडलो आनी हिंदू आवय ICUन घातलेली ताका आनी ताणें म्हाका फोन केलो. म्हणटकच देवाचें उतर दिलें हांवें ताका आनी ताका सांगलें इतक्यात म्हूण जेजू तुज्या गायांनी म्हाजी आई बरी जाली. आनी ती ICUंतली भायर सरल्या आनी ती घरा येयली. ह्या भावार ताचें उतर उलयलें. आयज म्हाका ताणें सकाळीं कोणें सांगलेलो पळय, ताणें फोन केलो, ताका वेंटिलेटर आयली, काडली. कित्याक काडली? देवाचें उतर. देवाच्या उतराक अग्री जालो. आमी कितें करता, डॉक्टरान तें सांगलां बरें डेंजर आहा तें. त्या दुयेंसाचेर आमी नियाळ करता. त्या टायमार आमी नियाळ करपाक जाय. जेजून म्हटलां तेच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. म्हणटो ह्या भावार ताचें उतर आमी उलोवपाक जाय. Psalms 118:17 म्हणटा, यू शॅल नॉट डाय बट लिव अँड प्रोक्लेम द वंडर्स ऑफ गॉड. तूं मरचें नाय, पूण तूं जियेतलें आनी देवाक तूं महिमा दितलें. जेन्ना हॉस्पिटलान वयता, जेन्ना कोण बरो ना, तुका फोन करता, पयलें देवाचें उतर ताका दिवपाक जाय. तूं मरचें नाय, तूं जियेतलें आनी देवाक महिमा दितलें. फर्स्ट उतर. तूं मरचें नाय म्हणजे तूं कितें करता, मरणाच्या आत्म्या तूं कॅन्सल करता. कोणानूय तुका फोन केलो हॉस्पिटलांतले, पयलें सांग तूं मरचें नाय, तूं जियेतलें आनी देवाक महिमा दितलें. पयलें तुवें मरणाच्या आत्म्याचेर कॅन्सल मार. दुसरें उतर तुवें दिलें, जेजूच्या गायांनी तूं बरो जाला. कसलेंय दुयेंस आसा, कोणाक पांयांक प्रॉब्लेम जाला, म्हणपाचें जेजू तुज्या पांयांनी खियो आसलो. ह्या खियाच्या गायांनी म्हाजो कोण आहा पळय तो ऑलरेडी ताका पिकोवणी मेवली. कित्याक तुवें ऑलरेडी ती दूख तुजे कुडीन घेतली. कितें केलें? खुर्साक पयलें, हें दुयेंस खंयचो देवान खिळायलां तें पयलें आनी हांवें तें आपणायलें. म्हणटो देवाची कशी आहा आमकां पेकोवणी दिवपाक. जावं म्हणटा तो भावार्थ. आख्ख्या चारूय गॉस्पलांनी पळया भावा भयणानू, जेजू खंयचोरूच म्हणना आपणें तुका पेकोवणी दिली. जेजू खंयचोरूच म्हणना आपणें तुका पेकोवणी दिली. पेकोवणी जेजू दिता, पूण खंयच म्हणना तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. म्हणटकच आमकां कितें जाय? मेन म्हणटा तें भावार्थ. देवाची कृपा आपणावपाक आमकां भावार्थ जाय. आनी भावार्थ आमच्या भितर आसा भाव भयणां. भावार्थ हो आमच्या भितर देवान घातला. घातला. जेनेसीस 1:3 वर्स. देवान म्हणलें उसवाड जा आनी उसवाड जालो. हो कितें? हो कायदो. हो पयल्या दिसा देवान कायदो घातलो पळय तो. आतां समज हें घर बांदता. हें घर बांदतना कितें करता आमी? एक प्लॅन काडटा. एक प्लॅन काडटा आनी आमी घर बांदता. आतां सर्गीचो बापूय, जेजू आनी पवित्र आत्मा येयले आनी उबे रावल्या. कशें दिसता पयलीं ताणें ऑलरेडी प्लॅन केलें. अशें आमी घडटले आनी मागीर जेजू ती उतरां उलयलो. पयलो कायदो जो देवान घातलो तो भावार्थाचो कायदो. जेनेसीस 1:3 भावार्थाचो कायदो. द लॉ ऑफ फेथ. भावार्थ देवान आमच्या भितर पयलो घातलो. कोणूच म्हणूंक शकना म्हाज्या भितर भावार्थ ना. पयलो कायदो जो देवान लागू केलो तो भावार्थाचो. तुका जाय पळय तें उलय, सिट्युएशन उलयनाका. जेनेसीस 1:2 सिट्युएशन. जेनेसीस 1:2 सिट्युएशन आनी जेनेसीस 1:3 सोल्युशन. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. म्हणटच भावार्थ आमच्या भितर देवान घातला. फुडें पळोवया. जुआंव 11:40 कितें म्हणटा पळय. जुआंव 11:40. जेजून तांकां सांगलें, तूं भावात दर्शी जाल्यार देवाची मोहिमा पळयतली हांवें तुका सांगूंक ना.
केन्ना मेवतली देवाची महिमा पळोवपाक? महिमा म्हणजे कितें भाव भयणानो? महिमा महिमा म्हणजे कितें? आमी म्हणटा, आमी इगोर्जेन महिमा महिमा आमी म्हणटा. महिमा म्हणजे कितें? महिमा म्हणजे कितें? महिमा म्हणजे जेन्ना देवाची कृपा जी आहा ती आमी आपणायता आनी ती आमच्या जिवान मॅनिफेस्ट जाता. हांवें आपणायली भावार्थान आनी म्हाजे कुडीन ती मॅनिफेस्ट जाली. आय सॉ द ग्लोरी ऑफ गॉड. हांव कितें म्हणटा, हांवें देवाची महिमा पळयली. डॉक्टरान सगळे रिपोर्ट एगेन्स्ट दिल्ले आनी जेन्ना हांव देवाचें उतर उलोवंक लागलें म्हाका कंप्लीट पेकोवणी मेवली. तेन्ना हांव कितें म्हणटा, हांवें देवाची महिमा पळयली. म्हणजे देवाचें उतर मॅनिफेस्ट जालें म्हाज्या कुडीन. ही देवाची महिमा. ही महिमा महिमा आमी म्हणटा ती महिमा म्हणजे द ग्लोरी ऑफ गॉड. पूण केन्ना मॅनिफेस्ट जाता? जेन्ना तुवें ती देवाचें उतर आपणायलें आनी तें तुजे कुडीन लागू जालें तेन्ना तूं म्हणटाय, हांवें देवाची महिमा पळयली. आनी देव म्हणटा, भावार्था शिवाय तुका आनी मेळोंक शकना. हांगा देवाचें उतर क्लियर आहा. हांवें तुमकां सांगूंक ना काय म्हणटा, म्हाजेर कोण विश्वास दवरता तूं म्हाजी महिमा पळयतलो. दवर विश्वास. भावार्थ आमकां जावं भाव म्हणटा. भावार्थ हो इम्पॉर्टंट. आनी भावार्थ आमच्या भितर देवान घातलेलो आहा हो आमी एक्सरसायज करिना. वॉशिंग मशीन तुज्या कडेन घरा कडेन आहा, हातीन कापडां धुताय, जाल्यार वॉशिंग मशिनाचो फायदो कितें जालो? आं, नाजाल्यार तुमकां लॅपटॉप दिलो. आतां इस्कॉलांनी लॅपटॉप दिले, मागीर टॅब दिले आनी ते तुवें हाडले आनी घरा कडेन धरले, तेजो कांय उजार करिना. फायदो कितें? फायदो कांय जायना न्हू. देव म्हणटा आपल्यान तुज्या भितर भावार्थ घातला, पूण तो तूं उजार करिना. नाजाल्यार तूं आपणाची महिमा पळय पळयतली भावार्थानूच पळोवंक शकता. कित्याक भावार्थ हे दोळे जे तुका दिसती पडना ते आपोवन हाडपाचे. फेथ आर द अनसीन आयज. हे दोळे तुजे जे तुका जे तुजे पळय देवान प्रॉमीस केला, स्पिरिच्युअल रॅम म्हणटा आमी, जे देवान तुका ऑलरेडी करून दवरलेले आहा ते तूं आपणायताय, दिसती पडना. आतां हो समज एक कदेलीचो एक पावन आहलो, नाजाल्यार तुका दिसता हांव हांगर बसपाचो. हो कसलो भावार्थ? पोल. हो दिसती पडटा पळय, पूण हांव पळयतां आनी हांव तेजेर एक्शन घेता. पूण देवाचो भावार्थ दिसती पडना पूण तरी तूं एक्शन घेताय. कित्याक? देव उलयला म्हणून देवाच्या ह्याच भावार्थान जे देवाचें उतर आनी हें उतर घडल्या बगर रावचें ना म्हणून तूं एक्शन. प्रेज गॉड. हालेलुया. म्हणटच आमच्या भितर सगळ्या भितर भावार्थ आमी कितें करपाक जाय? एक्सरसायज करपाक जाय, उलोवपाक जाय देवाचें उतर. आमकां कितें जाय पळय तें उलोवपाक जाय, प्रॉब्लम न्हू. आमचें कितें जालां? दुयेंस येयली, आख्ख्या दिसाक आमी दुयेंसाचें उलयता. पांय दुखता, हात दुखता, तकली दुखता. कितें करता? हेचेर नियाळ आहा म्हाज्या कुडीचेर. मेन कोण? कूड, आत्मो काय मन? आमी कोण? आमी आत्मे. आमकां कितें आसा? प्राण आसा आनी आमी ही कूड आमची. ही कूड फकत हांगरूच. मातयेन सान तूं येयला, मातयेन तूं वयतलो. ही फकत आमची कूड. ही वयर चलना, ही स्वर्गार वचना. स्वर्गार आमकां न्हंय मेवतली, बरी मेवतली, दारां बिरां लागची नात मागीर.
मोदें तूं दार बंद आहा नाल्यार तूं येवंक शकताय भितर. ताका हेवनली बॉडी म्हणटात. ती मेवतिली आमकां जेन्ना जेजू आमची जोडटी घेवंक येतलो पळय तेन्ना सगल्यांक ही कूड मेवतिली. ही सगल्यांक ही कूड मेवतिली आनी हे कुडींत मागीर आमी जियेतले. ही देवाची मोहिमा आमी तेन्ना पळयतले. म्हणटकूच देव हांगर भावार्थाचें उलयता. आतां भावा भयणानू तुमी बरोवन हाडला जाल्यार हे पॉयंट घेवपाक जाय आसले. हे देवाचे पॉयंट. हिलींग कितें पळय तें. हिलींग इज द चिल्ड्रन्स ब्रेड. हिलींग इज माय ब्रेड. जितको उणो पळय इम्पॉर्टंट कुडीक तितकी पेकोवणी इम्पॉर्टंट कुडीक. हिलींग इज चिल्ड्रन्स ब्रेड. धाकट्या भुरग्यांचें जेवण तशें पेकोवणी आमचें जेवण. कोणाचेर मोबायल आहा मोबायलार घ्या. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. हिलींग इज आवर फॅमिली रायट. आमच्या फॅमिलीचो रायट हो. हिलींग इज अ फॅमिली रायट. जेजूक जाय तुजी फामील भलायकेन रावल्ली. एकलो तर देवाचें उतर घेवन आहा नाजाल्यार आख्ख्या ते फामिली तो पेकोवणी दिता. कित्याक तो देवाच्या उतरार रावतलो. तो देवाच्या उतर सोजमायतालो तुका आनी तो तुका पेकोवणी दिता. 101% देवाचें उतर म्हणटा. हे देवाच्या उतरान हांव दाखोवन दितलो तुमकां की इज अ फॅमिली रायट. प्रेज गॉड. तिसरो पॉयंट. हिलींग इज अ गॉस्पल रायट. देवाचे उतराची गॉस्पल म्हणजे कितें. शुभ वर्तमान. शुभ वर्तमानान सार ही तुजो साल्वेशन मेवता. सोरवण मेवता. जेन्ना सोरवण मेवल्या उपरांत तुका पेकोवणी मेवली म्हणजे हिलींग इज अ गॉस्पल रायट. प्रेज गॉड. चवथो पॉयंट. हिलींग इज अ लिगल रायट सील्ड बाय द ब्लड ऑफ जीजस. पेकोवणी आमच्या कायद्यान आमकां मेळोंक जाय. कित्याक जेजून आमकां विकती घातली. कायदेशीर आमकां पेकोवणी मेळोंक जाय. आमी म्हणटा न्हू कायद्यान म्हाका हें घर मेळपाक जाय. आमी केन्ना म्हणना कायद्यान हें म्हाका घर मेळपाक जाय कित्याक हांव ह्या घराचो पूत. म्हणटच हें घर म्हाका मेळपाक जाय. तूं आतां सर्गीच्या बापायचें पूत आनी तूं म्हणटकच तुका कायद्यान पेकोवणी मेळपाक जाय. कायद्यान तुका पेकोवणी मेळपाक जाय. कित्याक आमी आतां कोणाची भुरगीं. सर्गीच्या बापायची आमी भुरगीं. भाव आनी भयण आमी सगळीं देवाची भुरगीं. सगळीं आमी देवाची भुरगीं. म्हणटकच कायद्यान आमकां पेकोवणी मेळपाकूच जाय. पूण हें आमकां देवाचें उतर खबर आसपाक जाय कशी कायद्यान आमकां मेळटा. कित्याक आतां आमी देवाची भुरगीं. आमकां आपणाच्या पुत्याच्या रोगतान विकती घेतल्या. तेच्या रोगतान आमकां सोरवण मेवल्या. तेच्या रोगतान आमकां पेकोवणी मेवल्या. तेच्या घायांनी आमी बरीं जाल्या. हो आमचो लिगल रायट. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. हिलींग इज अ रिडेम्पटीव रायट. रिडेम्पटीव म्हणजे विकती घेतली. जेजून आपणाच्या पवित्र रोगतान आमकां विकती घेतली आनी विकती घेतल्या आनी आमकां पेकोवणी फावो केल्या. जेन्ना पातकाचो सैम आहलो आपणाचें रगत घोयलें हो सैम काडलो आपणाचो सैम आमच्या भितर घातलो आनी जेन्ना आपणाचो सैम आमच्या भितर घातलो तेन्ना आमकां साल्वोसांव दिलें आनी साल्वोसांव उदेशी ऑलरेडी तुका पेकोवणी विकती घेतली. जेजून आमकां सगल्यांक विकती घेतल्यान आनी सर्गीच्या बापाय लागीं एकठांय केला. जो कोण तेजेर सोत मानता पळय हें सगळें लागू जाता जो कोण तेजेर सोत मानता पळय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. नेक्स्ट. हिलींग इज अ नीडफूल रायट. आमची गरज. पेकोवणी जावन आसा आमची गरज.
हिलींग इज अ नीडफूल रायट. पेकोणी जावन आसा आमची गरज. नेक्स्ट पॉइंट, हिलींग इज अ प्रेयर रायट. मागण्यान आमकां पेकोणी मेळोंक जाय. जेन्ना आमी मागता पेकोणेक लागून ह्या मागण्यान आमकां पेकोणी मेळपाक जाय. हिलींग इज अ डिवायन रायट. 8वो पॉइंट, हिलींग इज अ डिवायन रायट म्हणजे ओत्मीक आमचो अधिकार. डिवायन पवित्र देवाचो अधिकार हो डिवायन रायट. हिलींग इज अ डिवायन रायट. आनी 9वो पॉइंट, हिलींग इज अ टेबल रायट. जेवणार आमी बसता पळय तशें आमकां हिलींग आमचो टेबल रायट. जेन्ना आमी उणो आनी मांस खाता तेन्ना आमच्या कुडींत कितें येता? देवाची पेकोणी. टेबल रायट. जेन्ना आमी मिसाक वयता आनी पाद्री उणो घेता, मोडटा, आपणाचो ग्लास घेता वायनाचो, वयर उबारता, ती तेजें मांस जाता, ती तेजी कूड जाता आनी हो आमचो टेबल रायट जाता. ह्या युकरिस्टान पेकोणी आमकां मेवता कित्याक हे देवान उतर घडून गोंयच्या पयलीं हें उतर घडून गेलां. हें म्हाज्या उगडासाक वरात. म्हणटकूच हो आमचो टेबल रायट. प्रेज गॉड. आतां देवाच्या उतरान पळोवया भाव भयणानो, हें खंय बरयलेलें आहा हे देवाच्या उतरान पळोवया. एक्सोडस 23:25. सर्वेस्पराक तुमच्या देवाक नमस्कार करात आनी हांव तुमच्या खाणा पिवण्याचेर आशिर्वाद दितलो आनी तुमचे सोर पिडेंतली तुमकां निवारतलो. 26. तुमच्या देशांत कोणाचोच गोरपाट जावचो ना, न्हय म्हूण कोणूच अस्तोरी वाचटी उरची ना आनी हांव तुका तुज्या जिविताचो पूर्ण आवक दितलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जिजस. पयलें कंडिशन देव कितें घालता? पयलें म्हणटा, यू शाल सर्व द लॉर्ड युअर गॉड. देवाक व्हरतो सागो. देवाक व्हरतो सागो दिवपाक. जेन्ना आमी देवाक व्हरतो सागो दितलो, आमचे दोळे देवाचेर धरतले, तेन्ना देव हांगर सांगता, आपूण तुमच्या उदकाचेर आनी तुज्या भावाचेर जावं तुज्या खाणाचेर आपूण आशिर्वाद दिता आनी आपूण तुमच्या मदले दुयेंस काडून घेता. केन्ना? नियाळ म्हाजो देवाचेर आसता. आदल्या करारान बरोवन धरलेलें उतर भाव भयणान, आदल्या करारान हें देवान उतर बरोवन धरलेलें, हें मोजेसान बरयलेलें देवाचें उतर. आनी तो म्हणटा तुमच्या कडल्यान आपूण दुयेंस पयस काडटलो. आनी देव तर म्हणटा तुमच्या कडल्यान दुयेंस पयस काड. आदल्या करारान नाल्यार नव्या करारान भाव भयणानो जेजून केलां तें कितें? ह्या आदल्या करारान आमी बरोवन धरलेले उतराचेर आमी नियाळ करता. देव सांगता, जेन्ना तूं आपणाक व्हरतो जागो दितलोय, जेन्ना तूं म्हाज्या उतराचेर नियाळ करतलोय, तेन्ना तुजें दुयेंस हांव पयस करतलो. आनी नव्या करारान कितें जाता? नव्या करारान जेजू खुर्सार वयता आनी म्हाज्या गायांनी तुमकां पेकोवणी मेवली म्हणून ऑलरेडी डिक्लेअर करता. आयजाया प्रवादी 53:4 and 5 म्हणटा, तुमच्या मदले हांवें सगळे दुयेंस काडले, तुमच्या मदले हांवें सगळी दूख काडल्या. ऑलरेडी सांगता तो कोणाचे? जेजूचे. ऑलरेडी तो येतलो आनी हें सगळें करतलो म्हणून. दुयेंस काडटलो, तुमची दूख काडटलो येवच्या पयलीं. कितके शेकड्या पयले? 600 शेकड्या पयलीं बिफोर क्रायस्ट. BC म्हणटात आमी, बिफोर क्रायस्ट 600 शेकड्या पयलीं तो सांगता. साम्स कोंकणीन कितें म्हणटा? स्तोत्र 1000 BC, 1000 BC पयले देवान बरोवन धरलेले. हांवें म्हाजें उतर धाडलें आनी तुमकां पेकोवणी दिली. कोणाचें उलयता? जेजूचें.
साम्स 22:14 कितें म्हणटा? साम्स 22:14 म्हणटा सगळीं हाडां तेजी जॉयंटां भायर हाडली, अजून जावंकूच ना, घोडोंकूच ना. पूण 1000 वर्सां पयलीं स्तोत्रान दावीद बरोवन दवरता. दावीद बरोवन दवरता की जेजूक अशी तेजी सगळीं हाडां जॉयंटां भायर आसतली. म्हणटकूच जेजूची गजाल हे सांगत आसलें. पूण जेजू हें नांव आदल्या करारान ना. जेजू हें नांव आदल्या करारान ना. ताका कितें म्हणटाले? सोरवंडार. सोरवंडार हें नांव आहलें. जेजू हें नांव पयलेच फावट मेळिल्लें मारयेक, दुसरे फावट मेळिल्लें जोसेफाक. आनी तेज्या शिवाय जेजू हें नांव कोणाकूच देवान दिवंक ना. तांकां दोगांकूच दिल्लें हें नांव. जेजू हें नांव फकत दोगा जाणांकूच मेळलां. ते जाण आसा मारी, मदर मेरीक, जेजूच्या आवयक, आनी दुसरे जेजूच्या ह्या संवसाराच्या बापायक. दोगांकूच हें नांव डिस्क्लोज जालें. आनी बाकीच्यांक मागीर म्हणटा तें नांव कळोन येयलें. पूण आंच बोडव्या कडल्यान, देवा कडल्यान फकत दोगा जाणांक येयल्लें हें नांव. आनी हो आंच बोडवो देवाची मॅसेज घेवन येवन मारयेक सांगता. आंच बोडवो देवाची मॅसेज घेवन जोसेफाक सांगता. आनी कोणाकूच नांव दिवंक ना भाव भयणांनो जेजू. हे जेजू फकत ह्या दोगा मनशांक देवान हें नांव दिलें. म्हणजे तांकां देवाकूय खबर आसली ही दोगांय आपणाची यातना आयकतली. म्हणून मारयेक ओबिडियन्स मारयेचें. देवाच्या उतराक आपणाच्या पुताच्या उतराक पूत धाकटो तिका जल्मला, पूण तिका रिस्पेक्ट दिता. तिका रिस्पेक्ट दिता. कित्याक लागून? कित्याक लागून? कित्याक बापाय कडल्यान येयलो पूत. आनी ताका खबर आहा हो सर्गीच्या बापायचो पूत म्हणून. कित्याक उतरान बरोवन दिला, तिका सांगला ताका सर्गीच्या बापायचो पूत म्हणटले. ही वील बी कॉल्ड द सन ऑफ गॉड. कोणाक सांगता? मारयेक सांगता. म्हणटच मारयेक ऑलरेडी खबर आहा. सगळ्यांत पयलें कोणें म्हटलें? म्हाजो सोमी, दोनी आनी सोरवंडार. सगळ्यांत पयलें कोणें म्हटलें की जेजूजान आसा म्हाजो सोमी, दोनी आनी सोरवंडार. सगळ्यांत पयलें उतर कोण म्हणटी? खबर आहा तुमकां कोणें म्हटलें पळय तो? जेजूजान आसा म्हाजो सोमी, दोनी आनी सोरवंडार. कोणें म्हटलें खबर आहा? मारयेन. लूक 1:45-46 आसतलें. कोंकणी 45-46, इंग्लिशीन 46-47. मारयेन म्हणलें, मोसो ओतमो सोरेस्पराक वाखाणटा, देवा मोशा तारका मोसो जीव मुरगोडटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. इंग्लिशीन दुसरे भाशेन आहा. इंग्लिशीन अशें आहा, And Mary said, My soul magnifies and exalts the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. लॉर्ड गॉड सेवियर. कोणें म्हटलें? मारयेन म्हटलें. सोमी, दोनी आनी सोरवंडार. इंग्लिशीन तें सारकें क्लियर आहा. कोंकणीन मातशें तें ट्रान्सलेशन मातशें चेंज जालां. मिनींग सेम आहा, मातशें चेंज जालां. पूण इंग्लिशीन सारकें क्लियर आहा. केन्ना म्हणटा भाव भयणांनी ही उतरां? केन्ना ही उतरां तेच्या तोंडांतल्यान भायर येता? हें इम्पॉर्टंट. हें इम्पॉर्टंट. केन्ना ही उतरां म्हटली? कुशव्यान आसतना. आजून कुशव्यांतलो जेजू भायर सरोंक ना, पूण ती म्हणटा तो जावन आसा म्हाजो सोमी, दोनी आनी सोरवंडार. सगळ्यांत पयलीं म्हणपी मारी. मदर मेरी, जेजूची आवय. सगळ्यांत पयलें म्हटलें भाव भयणांनो, ह्या उतराचेर नियाळ धरूंक जाय आमी. मारयेन सगळ्यांत पयलो आपणाच्या भुरग्याक सोरवंडार म्हटलो. कोण म्हणटलो आपणाच्या भुरग्याक सोरवंडार? पूण मारयेन ओंकलो ताका. कित्याक ताका म्हटलेलो देवाचो पूत तो. म्हणटच मारयेन सगळ्यांत पयलें म्हटलें तें मारयेन. आनी हें आमी म्हणपाक जाय कित्याक आमी जेजूच्या आवयक आमी रेस्पेद दिता. आमी जेजूच्या आवयक रेस्पेद दिता कित्याक जेजूची आवय म्हणून. आनी जेजूचे आवयक
तर म्हटला आनी जेजूच्या आवयक तर आमी रेस्पेद दिता जाल्यार जेजूच्या आवयन उतरां म्हटल्यार ती आमी कित्याक म्हणना? ती उतरां आमी कित्याक म्हणना? ती आमी म्हणपाक जाय, कित्याक तर आमी तर म्हणटा आमी मारयेचो मोग करता, नाल्यार मारयेन उतरां म्हटल्यार ती आमच्या तोंडार सदांच आसपाक जाय. कित्याक तीन शिकयल्या म्हणपाक जेजूसान आसा म्हाजो सोमी, म्हाजो दोनी आनी म्हाजो सोरो. फकत मारयेक रेस्पेद दिता, मारयेक रेस्पेद दिता. जेजूची माय म्हटली आनी रेस्पेद दिवंक ना. मारयेच्या उतरांक तर आमी एग्री जायना, नाजाल्यार मागीर रेस्पेद कोण? आमी म्हणटा जेजूचो आमी मोग करता. तुमी कितकी जाणां म्हणटा तुमी जेजूचो मोग करता? कोणूच ना. ब्रादर एकलोच म्हणटा पूण जेजूचो मोग करता. सगळीं करतात जेजूचो. जेजूचो मोग करता नाल्यार जेजू कितें म्हणटा तें पळोवया. आपणाचो मोग कोण करता म्हणटा तें पळोवया. जॉन 14:23 काड सिस्टर. देव कितें म्हणटा तो पळोवया. मोग करता पळय. आतां मोग दोन भाशेनी आसता. मोगूय आसता आनी फोगूय आसता. तल्लो मोग नाल्यार पळोवया. जेजून ताका प्रतिपाल केलो, म्हजो मोग करता ती म्हजें उतर सांबाळटली आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी ताचे ताय येतले आनी ताचे सवें ठिकाण करतले. कितें म्हणटा जेजू? तूं तर म्हणटाय आपणाचो मोग करता. म्हजें उतर सांबाळटली. तूं तर म्हणटाय म्हाजो तूं मोग करताय, नाजाल्यार तूं म्हाजें उतर सांबाळटलो. म्हाजी शिकवण तूं सांबाळटलो. हांव कितें उलयलां त्या उतरा प्रमाणे तूं चलतलो. कितकी जाणां म्हणटा आमी मारयेचो मोग करता? जेजूच्या आवयचो मोग कितकी जाणां म्हणटा तुमी आमी जेजूच्या आवयचो मोग करता? हां, कितकी जाणां म्हणटा तुमी जेजूच्या आवयचो मोग करता? म्हणटात तुमी? म्हणटात नाजाल्यार जेजूच्या आवयन म्हटल्यार ती उतरां कितकी जाणां म्हणटा? कितकी जाणां म्हणटा जेजूच्या आवयन उतरां म्हटली पळय ती? काय तेजे उपरीत आमी उतरां उलयता? जेजूच्या आवयन म्हटल्यार तो म्हाजो सोमी, दोनी सोरवंटा. कुशव्यान आसतना पोंग ना, अजून पोंग ना, पूण उतराक मान दिलो. देवा आंच पडून देवान उतर धाडलेले तो जावन आसा सर्गीच्या बापायचो पूत. ह्या उतराचेर तेणें नियाळ केलो आनी म्हटलें तो जावन आसा म्हाजो सोमी, दोनी आनी म्हाजो सोरोंटा. तेका म्हणटात मोग. मारयेन देवाच्या उतराचो मोग केलो. आनी आमी जायतीं जाणां कितें करता? मारयेक म्हटलां आमी मारयेचो मोग करता पूण तेजी उतरां पाळ्ळीं ना. जेजूचो मोग करता म्हणटा पूण जेजूचो उतरां पाळ्ळीं ना. पूण जेजू हांगार क्लियर कट सांगता, जो कोण म्हाजो मोग करता ते म्हाजें उतर पाळटलो. तूं तर म्हणटाय हांव जेजूचो मोग करता, तेजें उतर पाळपाक जाय. नाजाल्यार कितें जातलें? हें जातलें, देवाचें उतर उरलें हांगर आनी हे सगळे ट्रेडिशनां आनी मनशान कितें उतरां उलोवन दवरलेलीं ती हांगर उरलीं आनी देवाच्या उतराक नाफळ कितें? हें सांगता जेजू. म्हाज्या उतराक नाफळ करतात तूं, कित्याक तुमची ट्रेडिशनां तुमी वयर घातल्यात आनी म्हाज्या उतराक तुमी सकयल घातल्यात. आनी कोण असो जियेता तो म्हाज्या भितर रिगोना. हे तेजे एका तेणी फोकस केला आनी आमचो फोकस हांगर आसा. आमचो फोकस सगळो हांगर आसा आनी फोकस आमचो आसपाक जाय देवाच्या उतराचेर, कित्याक ते सर्गीच्या बापाय पडल्या न्ही. म्हणटो जेजू म्हणटा खरेंच तर तूं म्हाजो मोग करताय. नियाळ करा ह्या स्क्रिप्चराचेर. हो स्क्रिप्चर तुमच्या भितर आयज वचोनी. जेजू म्हणटा खऱ्यांनीच तूं म्हाजो मोग करताय नाल्यार म्हाजें उतर पाळटलो. आनी म्हणटा म्हाजो बापूय तुजो मोग करता. कित्याक लागून म्हणटा म्हाजो बापूय तुजो मोग करतलो? कित्याक लागून म्हणटा म्हाजो बापूय तुजो मोग करता? कित्याक लागून म्हणटा भावा भयणानो म्हाजो बापूय तुजो मोग करता? पयलें सांगलां पळय तें उतर कोणा कडल्यान घेवन येयलो जेजू? जेन्ना तुवें जेजूचें उतर आयकलें तेन्ना तुवें कोणाचें उतर आयकलें? सिंपल.
म्हणटकूच जेजूची आज्ञा तुवें मानलाय म्हणून बापूय खुश आनी तो म्हणटा हांव जेजू आनी पवित्र आत्मा तुज्या भितर येवन रावतलो. आतां तुमी म्हणटले सगळ्यांच्याच भितर सर्गीचो बापूय, सगळ्यांच्याच भितर जेजू आनी सगळ्यांच्याच भितर पवित्र आत्मा कसो रावंक शकता? तुमच्या भितर पवित्र आत्मा आहा? सगळ्या भितर पवित्र आत्मा आहा? आहा वा ना? आहा न्हू? सगळ्या भितर पवित्र तुज्या भितर आहा, म्हाज्याय भितर. जाल्यार दोगांय भितर कसो आसूंक शकता एका टायमार? आत्मो. गॉड इज एवरीवेअर हें आयकलां न्हू आमी. देव सगळ्याक आसा म्हणजे देव आमच्या भितर आसा. कसो आसता? आत्मो. आत्मो खंय आसूंक शकता? आमचो आत्मो न्हू, देवाचो. देवाचो आत्मो खंय आसूंक शकता? कित्याक तो देव. गॉड इज एवरीवेअर. इमॅन्युअल, गॉड इज विथ अस. इमॅन्युअल म्हणजे कितें? देव म्हाजे सवे. वो म्हणटा आपूण तुमच्या भितर येवन बिराड करतलो. भाव भयणानो, बापूय, पूत आनी पवित्र आत्मा तुज्या तर भितर येवन बिराड केले, तुका आनी कितें उणें पडना? आनी तुका कितें उणें आहा? तुज्या कुडीन आनी कसले दुयेंस रावंक शकता जेन्ना बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुज्या भितर रावतलो? जेन्ना बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुजे कुडीन रावतलो तेन्ना तुज्या भितर आनीक दुयेंस येवंक शकता. सैतान तुज्या लागीं बेश्टो असो पासून येवंक शकता. असो पासून येवंक शकता. मनान पासून येवंक शकता. कित्याक आतां तुज्या वांगडा बाप, पूत आनी पवित्र. म्हणटकूच जेजू सांगता म्हाजी आज्ञा तो तूं पाळशी नाजाल्यार म्हाजो बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा आमी तेगूय येतले आनी तुज्या भितर बिराड करतले. हे देवाचें उतर भाव भयणानो. हे हांव सांगता तें उतर न्हू, हे देवाचें उतर. आनी हे देवाच्या उतराक आमी व्हरतो जागो दिवपाक जाय. तेका लागून म्हणटा देवाच्या उतराक आमी पयलो जागो दिवपाक जाय. बेश्टे तोंडान म्हटलें हांव देवाचो मोग करता, देव म्हणटा ना, म्हाजो तर तूं मोग करता नाल्यार तूं म्हाजें उतर पाळूं. आमी जायतीं जाणां हांगर भाव भयणानो मारयेचो मोग करता कित्याक जेजूची आवय आनी करपाक जाय. हांव करिनाकाय म्हणून. जेजूची आवय म्हणून तिणें जुलम दिला तिका, तिणें सोरवंडार ह्या संवसारान हाडलो आनी तिका मान दिवपाक जाय. पूण मान दिताय नाल्यार तिणें सांगलां तें कर, नाजाल्यार बेश्टो मान दिनाकाय. बेश्टो पोलको मान दिनाकाय. जेजू सांगता पळय तशें पोलको मान आपणाक तुमचो नाका. पोलको मान दितात भाव भयणानो आमी मारयेक. आमी मारयेक पोलको मान दिता. आनी हांव सांगता हे कित्याक आमची मारयेन उतरां उलयल्यान ती उतरां आमची उतरां जायना. मारयेन उतरां उलयल्यान ती उतरां जायना. जेन्ना कुशव्यान भुरगे जल्माच्या आदीं आंच बोडवो मॅसेज घेवन येयल्लो तेन्ना कितें म्हटलें? जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे. कोणान म्हटलें? आंच बोडव्याक सांगलें जावनी हे उतर तूं देवाचें घेवन येयलाय त्या उतरा प्रमाणे जावनी. आमी म्हणटा मारयेन म्हटलें ती उतरां आमी कितकी जाणां म्हणटा जावनी जेजू तुज्या उतरा प्रमाणे. बेश्टो पोलको मान दिलो म्हणून कांय फायदो ना भाव भयणां. पोलक्या मानान कांयच फायदो जावचो ना. ना दिल्लो बरो, ना दिल्लो बरो. पोलको दिवन फायदो ना. पोलको दिवन कितें फायदो? जेन्ना आमचो रिस्पॉन्स मारये भाशेन ना जाल्यार पोलको दिवन फायदो कितें? मारयेन तर आपणाच्या पुताक सोरवंडार म्हटलो जाल्यार आमी म्हणपाक जाय लोसपाक कित्याक जाय? तेन म्हटलें आमकां देख दिली आनी ती देखीन तो चलना. तुज्या आवयन तुका देख दिली, सातान घरा कडेन पावपाक जाय आनी तूं 9 येताय 10 येता जाल्यार तुवें तुज्या आवयक कितको रेस्पेक्ट दिलो? दिलो रेस्पेक्ट. पूण माय म्हणटा मम्मी आय लव यू मम्मी. आनी मुगे नाय न्ही मुगे काय रे मातशी लेट पावंक जाय. चालू तेचें भाशण चालू म्हणटा ना.
म्हणटा म्हणजे पोल कोमान रेस्पेद ना, पूण माय जावन आपणाच्या पुताक रेस्पेद आख्खे चारूय कोरार पळया भावा भयणानो, मारयेन जो जेजूक रेस्पेद दिला तो आनी खंयची माय दिवची ना, खंयचीच माय दिवची ना. मारयेन आपणाच्या पुताक रेस्पेद दिला कित्याक तिका खबर आसली आपणाचो पूत जेजू सर्गीच्या बापायचो पूत म्हणून. मारयेचो तर मोग कोत्ता भाव भयणानो आमी, नाल्यार मारयेचें जिवीत आमी जिवपाक जाय. मारयेचें जिवीत आमी जिवपाक जाय. पोलको मान दिवन फायदो ना भाव भयणानो, पोलक्या मनान कांयच येना. हें देवाचें उतर जॉन 14:23 आमकां सांगता. ताका लागून म्हणटा ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ कर, मारयेचो रिस्पॉन्साचेर नियाळ करा. मारयेन कितें म्हटलें ह्या रिस्पॉन्साचेर आमचो नियाळ आसपाक जाय, कित्याक मारी जावन आसा आमचो रोल मॉडेल. तेन आमकां शिकयला त्या प्रमाणे आमी चलपाक जाय. तेन सोगल्यावन व्हरतो जागो देवाच्या उतराक दिलो आनी आमी दिवपाक जाय. कित्याक कोणाची आवय? जेजूची आवय, सोरोंडाराची आवय. आनी ही सोरोंडाराच्या आवयन तर आमकां देख दिल्या, ती देखेन ती देख दिल्या, ती देख घेवन आमी कित्याक चलना भाव भयणानो? पोलको मान दिवन कितें फायदो? तिच्या उतरांक तर आमी एग्री जायना, नाजाल्यार बेश्टे बसल्यो वाती पेटयल्यो फुलां घातली, कितें फायदो? फुलां तूं चलून तुत्तिले, वात गोवन वयतली, फायदो कितें जातलो? पूण तुजी तूं उतरां मारये भाशेन तर भायर सरली, नाजाल्यार लायफान कितें तरी तुवें मारये कडल्यान शिकली. बेश्टे मारी देवाची आवय म्हटलें कांय जावचें ना भाव भयणां, कांयच जावचें ना तुमच्या लायफान. म्हणटकूच मारये भाशेन आमचो रिस्पॉन्स आसपाक जाय. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जीजस. आतां मॅथ्यू 4:4 या. पूण ताणें असो प्रतिपाल केलो, पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा तें हें, उड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. भाव भयणानो, आतां हांगा जेजू सांगता बरयलेलें आहा. खंय बरयलेलें आहा? हे डिट्रॉनॉमी 8:3 बरयलेलें आहा. हें देवाचें उतर डिट्रॉनॉमी 8:3 बरयलेलें. आनी हो आतां कोणाक सांगता? सैतानाक सांगता. सैतानाक सांगता. हो आतां आमी पॉयंट नंबर आमचो 1, हिलिंग इज चिल्ड्रन्स ब्रेड. हो पॉयंट नंबर 1 आमी डिस्कशन करता पळयतो. आनी देव हांगर सांगता मनीस उण्यांत उदेशी जियेन, उणो जावं तुजे कुडीक, उणो आमकां सगल्यांक आमचे कुडीक जावं. पूण देव म्हणटा जितको तुका उणो जाव तितकें तुका देवाचें उतर जाय. देवाचें उतर आमकां कित्याक जाय? ओतमीक खाण, कुडीचें खाण खाल्लें न्हू, कुडीचें खाण खाल्ल्या उपरांत मागीर ओतमीक खाण नाका, नाजाल्यार कितें जातलें? कूड बरी घट जातली आनी ओतमीक आमी थोणावल्या. देव म्हणटा कुडीक खाया, पूण जितके टायम तुमी कुडीक खाता तितके ओतमीकूय खाण खा. मनीस उतरांतूय फकत उण्यांत उदेशी जियेना, देवाच्या दर एका उतरा उदेशी. जेन्ना देवाक तूं वयर कोत्तले ओतमीकूय खाय म्हणटा तो, ओतमीकूय खा म्हणटा, पूण देवाचें उतर म्हणटा. देवाचें उतर व्हेरी इम्पॉर्टंट भाव भयणानो. आमी कोणा कडल्यान येयल्या? कोणाच्या आज्ञा आमी मानपाक जाय? कोणाच्यो मानता? प्रॉब्लेम खंय आहा तो पयलो. येयल्यान देवा कडल्यान खावपाकूय देव दिता. आमचेशीन जे पयशे आहा कितें आहा ते देवा कडल्यान येता. आनी ओतमीक खाण खावच्या टायमार आमकां त्रास जाता, कित्याक आमकां बायबल वाचपाक आवड लागता. कितके जाणां तुमी बायबल वाचता?
कितकी जाणां तुमी बायबल वाचता? इतलेच वाचता बायबल? बायबल वाचिना जाल्यार कशें कळटा? एवरी टायम हांव बायबल ओपन करता, एवरी टायम म्हाका एका स्क्रिप्चराचें रेवलेशन कित्याक मेळटलें? देवाच्या उतरान वयता पळय तेन्ना मेळटा. हांव आतां गाडयेन सिस्टरीक सांगतालो, जॉन 1:13 म्हाका आयज देवान उतर दाखयलें पळय, जॉन 1:13 वाचताय पळय तेन्ना मेळटलें. भाव भयणांनो, हॅबीट करपाक जाय. हें आमकां शिकोवंक ना, म्हणटच हें आमचें प्रॅक्टीस जायना. देवाचें उतर वाचिनाय जाल्यार तूं देवाक कसो ओकोतलें? उतरान ओकोंक शकताय तूं देवाक? जॉन 17:3 म्हणटा, नोईंग गॉड इज इटर्नल लायफ. कसो देवाक ओकोतलें? साश्टीक जिवीत कशें मेळटा? जेन्ना तूं देवाक ओकोताय. देवाक कसो ओकोतलें? देवाच्या उतरान. आमी देवाक पळयला, आमी जेजूक पळयला, आमी मारयेक पळयल्या, आमी सर्गीच्या बापायक पळयला, आमी पवित्र आत्म्यान पळयला. कोणाक पळोवंक ना, पूण आमी भावार्थान सोंपना. आनी हें भावार्थाचें उतर देवाचें उतर. म्हणटच उतर तो रावनाको जाल्यार हांव शेणटलो. देवाचें उतर वाचपाकूच जाय भाव भयणांनो, कंपल्सरी. हें वाचोंकूच जाय. हॅबीट करा देवाचें उतर वाचपाची. 10 मिनटां तरी वाचा भाव भयणांनी, 10 मिनटां. 10 मिनटां ना 24 वरांतली आमकां देवाक दिवपाक. 10 मिनटां बायबल आमी कित्याक वाचना? आनी वाच सिस्टर ते जॉन 1:13. हांकां रोगतान न्हय, मनशा सैमाचे वणावणे न्हय, मनशाचे कुशेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. कोणें जल्म दिलो? रोगतान न्हय, मनशाच्या सोमायानूय न्हय, वणावणेनूय न्हय, मनशाचे खोशयेनूय न्हय, पूण देवाच्या उतरान जल्म. देवाच्या उतरान कित्याक भाव भयणां? मनशाचो सैम घेवन तर येयल्लो नाल्यार कितें आसपाचें? पातकाचो सैम. म्हणटच जेजू भितर पातकाचो सैम उपारो ना. कित्याक? जेजूशी नाचपाक जाव. सैम जो तेज्या भितर आहा, जो देवान घातला आमच्या मनशा काळाचो पातकाचो सैम काडपाक. म्हणजे पातकां विणें तेणें दिवचो पडलो. आनी मनशाचे बिये कडल्यान तर येयलो नाल्यार तेज्या भितर पातक घाल्ले. कित्याक ऑलरेडी आदावा कडल्यान पातक आमकां येयला. आमी पातक करपाची गरज ना. आदावा कडल्यान आमकां नॅचरली येयला. जी कोण आदावान सान येयल्यान तांकां नॅचरली पातक आहा भितर बाय डिफॉल्ट. तुवें पातक करपाचें गरज ना. भुरगें तेन्ना तुजे कुशव्यान आसता तेन्ना ताका कशें कळटा? जेन्ना भायर सरल्या उपरांत ही दुदाची बॉटल म्हाजी म्हणून. कित्याक ताका सैम देंवसाराचो हो सैम तेज्या भितर खुन्नाडकायेचो. म्हणजे ना हांव दिवची ना. मातशें तेज्या वे स्टार्ट. खंय शिकले? सैम, पातकाचो सैम शिकयता हे. म्हणटच ऑलरेडी आमच्या भितर सैम आसलो. म्हणटच जेजू जेन्ना येयला तेन्ना रोगतान येवंक ना, मांसान येवंक ना, आनी कसल्यो देवाचे खोशयेनी. आमी पुनर्जीवन जाता पळय तेन्ना कितें जाता भाव भयणां? आमी पुनर्जीवन जाता तेन्ना 1 Peter 1:23 म्हणटा, वी आर नॉट बॉर्न ऑफ द करप्टेबल सीड, वी आर बॉर्न ऑफ द इनकरप्टेबल सीड, द वर्ड ऑफ गॉड. म्हणजे हांव पातकी सैमानसान येवंक ना, हांव आतां देवाच्या उतरान सान जल्मला. कसो जेजू जल्मलो? उतरान. आनी आमी परत पुनर्जीवन जाता तेन्ना कशें जल्मता? उतरान. म्हणटच जेजू भितर आनी जेन्ना आमी पुनर्जीवन जाता भितर तेन्ना एक आमी जाता, उतरान आमी जल्मता सर्गीच्या बापायच्या. हे डिफरन्स भाव भयणांनो. म्हणटच जेजू हांगर म्हणटा, उण्याच उदेशी आमी जियेना, देवाच्या एका उतरा उदेशीचे. हें आतां रेवल्युशन म्हाका आयज मेळ्ळें. बारीकसो हांव वाचतालो एका पॉयंटाक लागून, पूण थंयसर येलो आनी म्हाका शिरकायलो. पळय म्हणूंक लागलो हांगर कितें आहा पळय तें बरोबर. वाचताय तेन्ना भाव भयणांनो तुका त्या उतराची जाणवा येता.
एवरी डे हांव मागता देवा लागीं प्रीच करूंक वयच्या पयलीं एक रेवलेशन दी म्हाका. कालच्या दिसाक म्हाका हें दिलें, आयच्या दिसाक म्हाका हें दिलें. जॉन 1:13 कालच्या दिसाक हें दिलें म्हाका. म्हणजे देव दिता, रेवलेशन दिता, कशें घडटा पळय तें. आनी ही बॉटल भाव भयणानो हांव केन्नाच सोडचो ना हेज्या फुडें. ज्या जाग्याचेर वयता पळय तेन्ना हांव हें पयलें प्रीच करता. कित्याक आमी देवाचें उतर जें पोनाक आहा तें नाफोड केलां आनी आमची ट्रेडिशनां आनी आमचे सगळे मनशान जे कायदे केल्या ते आमी वयर घातल्या आनी देवाच्या उतराक आमी नाफोड केला. हें देवाचें उतर सांगता. आनी हांवें तुमकां दाखयलें मार्क 9 आनी मार्क 13 हें क्लियर कट सांगता. आपणाचें उतर तुमी नाफोड केला. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. जो हांव 6:35 वाजय. जेसून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येतात तांकां कोणीच भूक लागची ना आनी म्हजेर भावात दवरतात तांकां कोणीच ताण लागची ना. आतां भाव भयणान हो फर्स्ट पॉयंटाचेरूच आहा आमी हिलिंगस चिल्ड्रन्स प्रेयर म्हणजे पेकोवणी भुरग्यांचो अधिकार. पेकोवणी भुरग्यांचो अधिकार. हांगर जेजू म्हणटा हांव जावन आसा तो उणो. आदल्या कोरारान कितें चलतालें? आदल्या कोरारान जेन्ना 40 वर्सां इजायल पोर्जा ओराण्यांत चलतालीं तेन्ना तांकां उणो खंयसरल्यान मेवलो? स्वर्गार सावन उणो पडटालो. हांगर जेजू आपूण उणो जावन आमच्या मदें येयलो. आय एम द ब्रेड म्हणटा, आपूण जावन आसा तो उणो. जो कोण म्हाका खाता आनी म्हाका पियेता तो केन्नाच मरचो ना. ताका लागून आमी इगर्जेन वयता तेन्ना आमी जेजूचें मांस आनी जेजूचें वगत करता. तो उणो जेजू जावन आसा तो उणो. पूण जेजूक तो तूं खायनाय म्हणजे जेजूक घास मारपाची गरज ना. जेजूचें उतर खावपाक जाय. जेजून जीं उतरां उलयल्यान तें उतर हांवें डेली घेवपाक जाय. पूण तर हांव बायबलूच ओपन करिना भाव भयणानो. नाजाल्यार देवाचें उतर खंय खाता? कोणे तुमकां आमी खंय चुकतात पळय ती देवाच्या उतराचेर आमचो फोकस ना. देवाचें उतर आमी वाजिना भाव भयणानो. दिसाक 10 मिनटां तरी वाचा बायबल. 10 मिनटां तरी पवित्र पुस्तक वाचा भाव भयणानो. सोयी करा. जेजू फकत जाल्यार देवाचें उतर आमी वाचपाक जाय. तेन्ना तुका कळटलें जेजू जावन आसा तो उणो. जेजू जावन आसा तो खरो उणो. आनी तो येयला आमची भूक ओत्मीक भूक मारपाक आनी आमची कुडीची भूक. दोनूय भुकी तुज्या मदीं. एकदां आमी वयताले हांव फाटल्या दिसांनी आमी खूब भोंवताले हांव सिस्टर जोनिना बाय आमी खूब भोंवताले. आमी मिनिस्ट्री करूंक वयताले पळय तेन्ना आमकां खबर पासून आसा नासली टायम कितको जालो आनी भुकूय लागना. कित्याक देवाचें उतर दिवपाक वयता पळय तेन्ना देव तुजी ऑलरेडी भुकीचे भूक तुका आनी उगडास पासून करिना. तेजी भूक तुज्या भितर इतकी आसता की तुका आनी भुकेचीच उगडास उरना. आमी 4 जाण आमी जेवंकूच ना म्हणटा. कित्याक भुकेचो उगडास उरोना. कित्याक देवाच्या उतराक घेवन व्हरतो आसा गो. म्हणटच भूक तुजी फाटीं पडटा आनी देवाचें उतर तुज्या फुडें वयता. हें जेजू सांगता आपूण जावन आसा तो उणो भाव भयण. ताका लागून मिसाक वयता पळय तेन्ना भाव भयणानो हें मांस आनी हें रगत जेजू हो जेजू जावन आसा. आनी हे जेजूक आमी घेवपाक जाय. आमच्या भितर हें मांस आनी रगत तुज्या भितर पेकोवणी हाडटा. कित्याक हो जेजू मॅनिफेस्ट जाता. मॅनिफेस्ट म्हटल्यार वदो सांगला तेजी मोहिमा. जेन्ना हें मांस आनी रगत तूं त्या इंटेन्शनान खाता जेजू हें तुजें मांस, जेजू हें तुजें रगत आनी हांवें तुका खाल्ला आनी हे म्हाजे कुडीक पेकोवणी मेवल्या आनी हांवें तुजी मोहिमा पळयली. जेन्ना तूं म्हणटा
त्याच टायमार भाव भयणानो तुका पेकोणी मेळटा. बेश्टो घेतलो गेलो फुडल्यान केलें तें कितें जालें सवयीची रीत. पूण जेन्ना तूं वयताय काळजाक तुज्या हात धरताय जेजू हांव तुका शेवपाक येयला. तुजान आसाय तें मांस आनी तुजान आसाय तें रगत आनी हें वावयलाय तुवें म्हाज्या खातीर. आनी हांव ह्या वेळार हें मांस खाता हें रगत पियेता आनी म्हाजे कुडीन कंप्लीट पेकोवणी मेवल्या म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. हें म्हाजें मान. आनी तेन्ना पळयतले भाव भयणानो भायर सरता म्हणसर तूं कंप्लीट तुजें हिलींग. काल हांवें थर्सडे काय फ्रायडे हांवें बायबल क्लासीन फ्रायड्या दीस हांवें बायबल क्लासीन एक टेस्टमनी दिली. आनी ही टेस्टमनी एक भयणीक हांव मिनिस्टर करतालो. तेजी आवय 75 वर्सांची. पूण खोडेगांव भावार्थ खोडेगांव मिसाक वयताना कोणेन तिका वायट उतरां उलयलीं. आनी ही माय सदांच तेंची परामर्श करताली. माय ही सदांच तेंची परामर्श करताली आनी बरी भाशेन तेंकां सांबाळताली, बरें शिकयताली. केन्ना आपणाची पडके आहा नाल्यार तेंकां व्हरोन दिताली. सदांच बरे उतर तेंकां दिताली. पूण तेचे आड उलयले आनी तेका कितें गायी मारली. आनी ती मिसाक वयताली. मिसाक वयता पळय तेन्ना तिचो हात फोडपाक लागलो. हात फोडपाक चालू जालो. आनी मिसाक वयता पळय तेन्ना ती गेली तरी आसतना म्हणूंक लागली मागीर आपूण पळयतली. आनी मिसाक वयता पळय तेन्ना जेन्ना इगोजेन गेली आनी म्हणूंक लागली जेजू तुवें आपणाक शिकयलें बोगोस कोण म्हाज्या आड येता ताका बेसांव दी. म्हणटकूच ही गेली जेजू तिणें जी उतरां उलयल्यान ती हांव तुका दिता आनी हांव तिका बक्षिता आनी हांव तिचेर बेसांव उलय. आनी तिका उगडास येयलो थंयसर इगोजे उगडास येयलो तिका. आमी जे प्रीच करता पळय तिका उगडास येयलो. आनी ह्या उतराचो उगडास येयलो तिका की देवान ऑलरेडी आपणाक खुर्सार पेकोवणी दिल्या. आनी तें म्हटलें जेजू तुजें उतर म्हणटा की हांव तुज्या गायन ऑलरेडी बरी जाली. मीस चालू जावच्या आदीं भाव भयणानो कंप्लीट हात तिचो दुखतालो त्याच वेळार हात दुखपाचो बंद जालो. कित्याक देवाच्या उतराक एग्री जाली. देवाचें उतर फुडें घातलें. 75 वर्सांची 75 वर्सांची आवय खोडेकार भावार्थ. पूण आपणाचो भावार्थ कितें केलो लागू केलो. भावार्थ घेवन रावंक ना. उतर उलयले जेजू तुजें उतर सांगता की तुज्या गायनी हांव बरी जाली हांव सत मानता आनी ह्याच वेळार म्हाजे कुडीन पेकोवणी मेवली. त्याच टायमार बरी जाली भाव भयण. इगोजेतली भायर सरता म्हणसर परफेक्ट घरा कडेन शांतीन घरा गेली. म्हणटकूच कितें जातात मिलाग्री इगोजे. तूं भावार्थान उलयताय पळय त्या उतराचेर इग्रोस जाता. भावार्थान मिलाक जाता. इग्रोस करता म्हणून न्हू. तूं भावार्थान उतर उलयताय पळय तें कित्याक जेजून खंयसरूच म्हणूंक ना म्हाज्या भावार्था उदेशी तूं बरो जालें. जेजून म्हणलें तुज्या भावार्था उदेशी तूं बरो जा. आनी तिच्या भावार्था उदेशी देवान तिका पेकोवणी दिली. भावार्थ दाखोवपाची गरज आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. लूक घेवया आतां पुत्तून तेंच आमी उगडास करुया. लूक 22:19-20. हे तुमकां हांव स्क्रिप्चर आनी सांगता कित्याक हे बायबलार बरयलेलें आहा नाल्यार आमी स्वत मानपाक जाय हे गॉडान येतलें म्हणून. आनी ताणें उदक घेतलो देवाक दिन वासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुची आसा. म्हजो उगडास करून अशें तुमी करात. तेच बरी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमच्याच पासत हांवें वारोवचें आसा. आतां आमी आदल्या करारान आहात काय नव्या करारान आहात? नव्या कराराचे आमी क्रिस्तांव. बरो करार आमचेशी ना.
आमच्या भितर पवित्र आत्मा आदल्या कोरारान पवित्र आत्मा फकत तुजेर येतालो, तितकें काम जालें की पवित्र आत्मा वयतालो. आमी नव्या कोराराचे क्रिस्तांव, आमच्या भितर पवित्र आत्मा येता आनी केन्नाच आमकां सोडचो ना, केन्नाच आमकां सोडचो ना. सासणाच्या सासणान पवित्र आत्मा आमकां सोडिना. जो कोण जेजूचेर सोत मानता पळय ताका पवित्र आत्मा तुज्या भितर येतलो, पवित्र आत्मा तुज्या भितर आसतलो. पूण तूं तर पवित्र आत्म्याक उलो मारिना जाल्यार वॉशिंग मशीन आहा घरा कडेन तुज्या, पूण तें तूं उजार करिना. पूण तो डेली म्हाजें काम कितें? पवित्र आत्म्याक उलो मारपाचें. पवित्र आत्मा आमकां जाणवाय दिता. पवित्र आत्मा देवाचें उतर आमकां शिकयता. हें तर आमकां शिकयता. आतां पासून तर म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयता जाल्यार तो पवित्र आत्मा. ही म्हाजी उतरां न्हू, ही पवित्र आत्म्याची उतरां. कित्याक पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो आदवोगाद. आदवोगाद कितें करता? जेन्ना तूं कोर्टान वयता, तुजी केस आहा समज, तूं उलयता काय आदवोगाद उलयता? एडवोकेट उलयता. तसो देवाचें उतर पळय आमी जेन्ना परगोट करूंक येता, हांव बसला, म्हाज्या तोंडांतल्यान आदवोगाद उलयता. कित्याक तो आदवोगाद आमचो देवाचें उतर म्हणटा. इज माय एडवोकेट, माय हेल्पर, माय टिचर, माय गायड, माय एडवोकेट. म्हणटो तो म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयता. आज म्हाजो आदवोगाद उलयता. तुमचीशीन उलयता तो म्हाजो आदवोगाद. म्हणटो हांगा देव म्हणटा पळय, ह्या उतराचेर भाव भयणानो नव्या कोरारान आहा आमी. आपणाची कूड एवरी टायम जेन्ना तुमी मोडटा, एवरी टायम जेन्ना आपणाची कूड मोडटा आनी एवरी टायम जेन्ना तुमी आपणाच्या रोगताचेर नियाळ करता, हो तुमच्या बाऱ्यान कोरार केला. कोरार भाव भयणानो, कोरार मोडपाक जायना. इट्स अ कवनंट. हो कोरार जावन आसा आनी हो कोरार मोडपाक जायना. जेन्ना आमी म्हणटा पळय आमी घोव बायलां जाता तेन्ना आमी एक कोरार करता. कोणा वांगडा? घोव, बायल आनी देव, बाप, पूत आनी पवित्र. म्हणजे तेगूय एक न्हू ते. म्हणटकूच हांगर कोण आहा? घोव, बायलां, खंयचो? सकयले लायन. सकयली लायन हांगर उबो रावला न्हवरो, हांगर रावल्या व्हंकल आनी हांगर देव. खंय देव? वयर. ह्या कोरारान देव वयर. चिती नाकान भाव भयणानो हो कोरार. हांगर घोव, हांगर बायल आनी हांगर देव. म्हणटकूच आमचें लोकनीक जिवीत पासून कोरार. हांगर देव इनवॉल्ड आहा. तुवें तर लोकनीक जिवीत मोडलें नाल्यार तुवें देवाची आज्ञा मोडली. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा जें देवान जोडलां तें मनशान मोडूं नये. कोरार. आनी हो आमचो नवो कोरार जेन्ना एवरी टायम देवाची कूड मोडटा आनी देवाचें जेन्ना आमी रगत पियेता भाव भयणानो, तूं तर नियाळ करून तर तूं पिवशी. ही तुजी कूड, हें तुजें रगत, हें तुजे कुडीन आनी हें तुज्या रगतान. जेसू म्हाका पेकोवणी ऑलरेडी मेवल्या. हांव आर्गां आनी महिमा दिता. घरा वयता म्हणसर भाव भयणानो तुजे कुडीन कसलेंच दुयेंस आसचें ना. हांव ही तुका गॅरंटी दिवची. तुजे कुडीन कसलेंच दुयेंस आसचें ना. देवाच्या उतराक एक दिसा भावार्थान खंय कितें कोत्ताय पळय तें. भावार्था विशीं तुका कांयच मेळोंक शकना भाव भयणानो. देवाच्या राज्यांतले तो तुका कितें मेळपाक जाय थंयसर तुवें तुजो भावार्थ मिक्स करपाक जाय. भावार्था शिवाय तुका कांयच मेळचें ना ही गॅरंटी. देवाच्या राज्यांतले आपणावपाक तुका जावं भावार्थ आनी देवान हो भावार्थ तुज्या भितर घातलेलो आहा. देवान तुज्या भावार्थ भितर घातलेलो आहा. फकत हांवें तो उजार करपाक जाव. आनी उजार कसो करपाक जाव? देवाचें उतर. कितक्या जाणांनी लॉन्ड्रीन कापडां दिल्या? आतां क्रिसमसाची लॉन्ड्रीन बा दिता न्हू, फेर सूट आसता पळय ते कितें करता आमी उजार करता आनी मागीर लॉन्ड्रीन दिता. बरीं कापडां चडशीं आमची नॉर्मल म्हणटा आमी घरांत दिता. बरीं कापडां आसता ती आमी लॉन्ड्रीन दिता. लॉन्ड्रीन दिल्या उपरांत तो तुका कितें दिता? रिसीट दिता. सारकें? रिसीट दिता सगळ्यांक. आतां रिसीट घे आनी हे धाडटा भुरग्याक धाड.
ह्या धाकट्या भुरग्याक 10 टका दितलो तो? रिसीट घेतल्यार दितलो. रिसीट घेनासतना 10 टका दितलो? आतां ते धाकटे भुरगे पूण रिसीट गेल्ल्या उपरांत ताका दिवपाकूच जाय. कित्याक केशीन रिसीट आहा, ना म्हणूंक शकना. तूं कोणाचें गो, हें कोणाचें गो, तें ताका लागना. रिसीट आहा, आपूण दिता. रिसीट आहा म्हणटकूच दिलो. जेन्ना तूं देवा लागीं वय, जेन्ना तूं देवा लागीं वयताय, देवाचें उतर घेवन वयताय, देवा हें तुवें म्हटलाय तें हांव आपणायतां. आतां देवाक दिवचें पडलें काय दिवचें पडलें ना? कित्याक तुवें ताका उतर दाखयलें तेजें. तुवें ताका तेजें उतर दाखयलें, पळय ह्या उतरान तुवें अशें म्हटलाय, हें उतर तुका हांव दाखयतां, आतां दी म्हाजें. आतां तुवें दिवपाक जाय तें दी म्हाजें. तुका कायद्यान मागोंक मेळयलें, लिगल रायट दी आतां म्हाका. तुवें सांगलाय पळय तें, आनी देव दिता. कित्याक तेणेन उलयलां, तेजें उतर ताका सांबाळचें पडलें. पूण आमी कितें करता? उतरूय ना आमचेशीर आनी कितेंय मागता. कितेंय मागल्या उपरांत देवाचें उतर ना जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणें ना, नाजाल्यार तें कशें मेवतलें? तुवें तर म्हटलें देवा म्हाका एक सोरोप दी खावपाक. देव तुका सोरोप दितलो खावपाक? ना. आतां मागलें तुवें, देवा म्हाका एक सोरोप दी खावपाक. समज बरें अशें आं ना दिना देव दिना. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा मॅथ्यू 7 तुमी तर संवसारी बापूय आनी संवसारी आवय तुमच्या भुरग्यांक सोरोप दिवचे ना, नाजाल्यार आपूण सर्गीचो बापूय जावन तुमकां कित्याक वायट दिता? कित्याक तुमकां बऱ्यो वस्तू दिवच्यो? म्हणटच मागता ते देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी मागता. आमी कितें मागता ते देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी मागता. पूण म्हाजेशीन तो देवाचें उतर ना, नाजाल्यार हांव मागतलो कितें? आनी मागता तें रॉंग मागतलो आनी मागीर म्हणटलो कितें म्हाका देवान दिवंक ना. मागीर आदावा भाशेन आदावान कोणाक ब्लेम केलो? देवाक ब्लेम केलो बायलेक लागून. तुवें घातल्याय पळय ती बायल म्हणूंक लागून. तुवें जी रोचल्या पळय ते बायलेक म्हाका त्रासान घातली. कोणाक ब्लेम केलो? देवाक. आमी करता देवाक ब्लेम करता. आमी देवान आमचे मागणें आयकोंक ना म्हणून आमी ब्लेम करता. आमचे देव कान आलोय ना. कान देवान आपणाचे बंद करून दवरल्या, बोटां घातल्या कान. पूण आमी देवा लागीं मागता कितें? तुमचें मागणें म्हाजें कशें आसतलें? देवाचें उतरां पडलें आनी देवाचें उतर जाय म्हाज्या भितर. जेन्ना तूं देवाचो उतर घेतलें, तेच्या फुड्यान वयतलें, तेणें तुका दिवपाकूच जाय लिगल रायट. हे धाकट्या भुरग्यान वचोन लॉन्ड्रींतसान हाडलें. ह्या धाकट्या भुरग्यान वचोन लॉन्ड्रींतसान हाडलें जें तुवें दिल्लें पळय तें. नाजाल्यार देव जेन्ना आमी तेजें उतर घेवन वयतले आमकां कित्याक दिवचो? तेजें उतर घेवन वचपाक जाय बाबू. मागणें म्हाजें जें आसता तें देवाचें उतर घेवन वचपाक जाय. जेन्ना हांव म्हणटा 1 Peter 2:24 म्हणटा जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो, तेजें उतर घेता. तेजें उतर घेता, तेजेशीन वयता आनी म्हणटा जेजू हें तुजें उतर म्हण, तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. आतां कितें करतलो तो? बरो जालो कित्याक तेच्या उतराक ताका एग्री जावचो पडलो. तूं एग्री जालो, तो एग्री जालो, पेकोडी कंप्लीट. गाम गोवपाची गरज ना. भावार्थ उदेशी घडलो. ह्या देवाच्या उतराचेर तुवें भावार्थ धरलो, देवान तुजो भावार्थ पळयलो आनी म्हणूंक लागलो जालें, मेवली तुजी कुडीक पेकोडी. म्हणटकूच हांगर हे देवान धरला तें उतर भाव भयणानो, हेज्या फुडें केन्नाय कोमयांक वयता भाव भयणां. जेन्ना कोमयांक वयता तेन्ना हे मागणें काळजार हात दवर आनी म्हण, जेजू हांव हें तुजें मांस खाता, जेजू हांव तुजें रोगाक पियेता, तुज्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेळ्ळी. आर्गा तुका महिमा तुका. भायर सरता म्हणसर भाव भयणानो, मिलाक पयल्या बगर तूं भायर सरचो ना हें हांव तुका गॅरंटी दिता. तूं मिलाक पयल्या बगर भायर सरचो ना ही हांव तुका गॅरंटी दिता. कित्याक तुवें देवाच्या उतराक आपणायलें.
हे देवान उतर बरोवन दवरला पळय ते तुवें नाका. नवो करार जितके पावटी आपणाचो उगडास करतात तेन्ना हें करतात. जेवण खाताय उदीक पियेताय तेन्ना म्हूण जेजू हांव तुजें मांस खाता, जेजू हांव तुजें रगत पियेता, जेजू तूं म्हाज्या भितर जियेताय, जेजू हांव तुज्या भितर जियेता, तुज्या गायांनी हांव बरो जाता. फकत इगोचेन वयता पळय तेन्नाच करपाची गरज ना. जेयताय पळय तेन्ना उणयेक म्हूण जेजू हांव हें तुजें मांस खाता, उदीक पियेताय तेन्ना म्हूण जेजू हांव तुजें रगत पियेता, तुज्या उगडासाक करता हे जेजू हांव हें खाता पळय तें तुज्या उगडासाक खाता, हांव हें तुज्या उगडासाक खाता. आनी तेन्ना पासून भाव भयणांनो तुज्या कुडीन तूं पिकोवणी पळयतलें. कित्याक देवाच्या उतराक तूं जागो, देवाच्या उतराक तूं जागो, देवाचें उतर घडून हाडटा. आनी जेन्ना हे देवाचें उतर सांगलें व्हडली भीड आहली देवाक फॉलो करताली. आनी जेन्ना जेजून हें म्हटलें तुमी म्हाजें मांस खावंक जाय, तूं म्हाजें रगत पिवंक जाय, ही उतरां म्हणच्या पयलीं जेन्ना जेजून म्हटलें तुमी म्हाजें मांस खावंक जाय, तुमी म्हाजें रगत पिवंक जाय, तेन्ना वद्दो क्रावड वद्दो लोक ताका सोडून गेलो. हो कितें सांगता काय म्हणून मांस खावंक जाय, रगत पिवंक जाय. आनी ताणें शिसांक विचारलें तुमी सोडूंक सोदतात म्हाका नाजाल्यार तुमीच चला. तेन्ना शिसांनी म्हटलें आमकां आनी कोण आहा, तूं जाण आसाय जिवीत. आनी शिसांनी तेजें उतर हाडलें. आनी मागीर भाव भयणांनो आमी हांगर पळयता हें उतर घोडान लुकान येयलें पळय म्हणटूच देवाचें उतर तो तुका खबर आहा. जेजू तुका कितें सांगूंक सोदता पळय तो म्हणजे हांव येयला म्हाजें मांस आनी म्हाजो रगताचो करार करपाक तुमच्या. हो नवो करार भाव भयणांनो जेजूच्या मांसाचो आनी रगताचो आहा. जें रगत ताणें आमच्या खातीर गोयला, जी कूड आमच्या खातीर मोडल्या. 6 वरां भाव भयणांनो जेजू खुर्सार हुमकलो. 6 दिसांनी हो सर्ग आनी संवसार रचलो आनी तेजे उपरांत ताणें कांयच रचूंक ना. 6 दिसांक रचला त्या आयच्या दिसाक पासून काम करता. मनीस वाडले म्हणून स्वास आनीक वाडयना, आनीक ऑक्सिजन घालिना भितर. मनीस वाडला म्हणून ऑक्सिजन घालिना त्या दिसा पळय तेणें करून दवरला पळय तितून सानूच हे सगळें घडोन येता. हे धरते वयर आमी पळयता हे धरते पोंदाक आसुनी, हांगर कितेंय आसुनी, कसल्योय वस्तू आसुनी हे धरते पोंदच्यान येयल्या. धरतेक हुकूम ना कितेंय आसुनी हे फॅन पासून धरते पोंदच्यान येयल्या. लोकांक हुंचल्ल्यान येयला पोंदच्यान, हो टॅब हुंचल्ल्यान येयला पोंदच्यान, ही बॉटल हुंचल्ल्यान येयल्या पोंदच्यान. सगळे जे मागीर फायनल प्रॉडक्ट जाता तो वयर जाता पूण येयला पोंदच्यान. सगळे आमी वयर पळयता ते सकयल्यान येयला. म्हणटूच देवाचो करार मांसा रगताचो. आनी हे आमी आपणावपाक जाय भाव भयणांनो. कितेंय खा कितेंय पिय म्हूण जेजू हांव तुजें मांस खाता, जेजू हांव तुजें रगत पिय. मेडिसन घेताय जेन्ना तूं कसलें मेडिसन घेताय म्हूण जेजू हें मेडिसन न्हू, हे तुजी कूड. उदीक पियेताय तेन्ना म्हूण जेजू हें तुजें रगत. आनी तेन्ना खा आनी पळय हे तुका आनी कसलेच सायड इफेक्ट हाडचे ना भाव भयणांनो. हे मेडिसन तुका आनी कसलेच सायड इफेक्ट हाडचे ना. कित्याक तुवें तेका मेडिसन हाडलें तें देवाची कूड केली आनी देवाचें रगत केलें आनी तुवें तें खाल्लें. उतबीक ही देवाची उतरां आमी उलोवपाक जाय आनी आमचे कुडीन पेकोवणी. पेकोवणी देवाची मन, देवाची खुशी आमी चिंतता भाव भयणांनो. कित्याक आमकां शिकयलां कॅन्सर देवान दिला, दुयेंस देव दिता आपणाशी लागीं हाडपाक ना. देव दिना भाव भयणांनो दुयेंस. देवसाराच्यो मांडण्यो देव घालिना आमच्या भितर. दुयेंस काडपाक येयल्लो नाल्यार देव दुयेंस कित्याक घालतलो. डॉक्टर आशिल्ले कितके लोक गेल्या तुमी? डॉक्टर आशिल्ले कितको लोक गेला हांगल्लो? केन्ना तरी गेल्यार तुमी डॉक्टर आशिल्ले गेल्या न्हू. म्हणटूच डॉक्टर आशिल्ले गेले आनी म्हाका बरो ना जावप म्हणून तुमी वखदां मागली तेंचेशी. तशें म्हणून केन्ना गेले आनी डॉक्टर आशिल्ले तुमी काय पेकोवणेक गेले बरी जावपाक जाय म्हणून गेले. आनी हो सर्गीचो डॉक्टर येयला
तो आमच्या भितर दुयेंस घालतलो. हो आमचो संवसारी डॉक्टर आहा तो आमच्या भितर दुयेंस घालिना आमकां वखदां दिता आमकां पेकोवणी दिवपाक सारकें. आनी स्वर्गा वयलो जो दोतोर येयला तो आमच्या भितर दुयेंस घालतलो, पूण आमकां सांगता देव दुयेंस घालता म्हणून आपणाक लागीं हाडपाक. पूण आनी देवाक लागीं हाडपाक आनी हथियारां ना, कुरपां ना तेजो भावार्थ ना, तेजी मोहिमा ना. संवसाराची हथियारां देवाक उजार करची पडटली. हें शिकयलां म्हणटकूच आमी कितें करता, ह्या उतरांचेर नियाळ धरता. हे उलयता ते हे मनशाची उतरां आनी हे देवाच्या उतराक ना फॉलो करता. हे देवाच्या उतराक ना फॉलो करता. ही मनशाची उतरां देवाच्या उतराक ना फॉलो करता. देव भाव भयणांनो दुयेंस केन्नाच घालिना. देव दुयेंस केन्नाच घालिना. देवसाराची हथियारां देव उजार करचो. तुका लागीं हाडपाक देवा लागीं जायत्यो आयडियरी आहा. देव आयडियरींनी उणो ना. देवसाराची हथियारां उजार करूसर देवाक हारना. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस. गलेस्कर घेवया आतां फॅमिली रायट पळोवया. पॉयंट नंबर 2. पॉयंट नंबर 2 गॅलेशियन 4, 6 and 7. आनी आतां आबा बापा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आपल्या नांव धाडून आमच्या काळजांनी घाला. हे तुमी ताची भुरगीं म्हूण दाखोवंक दितात. देखून तूं ह्या फुडें गुलाब न्हय, तूं पूत म्हणटूच देवान आपल्या भुरग्यांक दवरलेलें दायज तुजें. कितें तुजें? देवान दवरलेलें दायज कोणाचें? आतां आमी संवसारान आसता, आमच्या आवय बापूय आमकां दायज दवरता. तें कोणाचें? भुरग्यांचें न्हू. कायदेशीर न्हू, लिगल रायट न्हू, कायद्यान मेळपाक जाय. म्हणटकूच आमी जेन्ना जेजून आमकां जेजू क्रिस्तान आमी सर्गेच्या बापायची भुरगीं जाता तेन्ना आमी कोणाची दायज? आमकां बापायचें आहा तें आमचें. आनी बापाय कोडे दुयेंस आहा म्हणटकूच पेकोवणी आमचें लिगल रायट, फॅमिली रायट आमचो. आमी फामील. सर्गीचो बापूय आमचो बापूय, सर्गीचो बापूय आमचो बापूय म्हणजे पेकोवणी आमची फॅमिली रायट. आमकां पेकोवणी मेळपाकूच जाय. कित्याक आमी आतां कोणाची भुरगीं? सर्गीच्या बापायची भुरगीं. आनी सर्गीच्या बापायची खोशी हाडली आपणाच्या पुता उदेशी आमकां पेकोवणी मेळपाक, जी ऑलरेडी ताणें दिली. म्हणटच आतां आनी कसलो कन्फ्युजन? आमचो लिगल रायट, फॅमिली रायट आमचो. आतां आमी स्वर्गीच्या बापायची भुरगीं भाव भयणां. जेन्ना हांव देवाशीन वयता तेन्ना हांव म्हणटा तूं म्हाजो बापूय, तुजो सैम म्हाज्या भितर आहा. दुयेंस म्हाज्या भितर रावंक शकना. दुयेंसान ऑलरेडी जेजून जय केलो. जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो. कळटा भाव भयणांनो खंय आमी चुकतात पळय तें हें देवाच्या उतर बरयलेलें आहा. आनी आमच्या भितर कोण घातला? पवित्र आत्मो. आनी हो पवित्र आत्मा कितें म्हणटा? आबा फादर. आमकां उलो मारपाक शिकयता. तो सांगता पवित्र आत्मा सर्गीच्या बापायक उलो मार. पवित्र आत्मा आतां तुका हुस्कायता. अरे बाबा सर्गीच्या बापायक उलो मार. तूं तेजे भुरगें, दायज तें तुजें, तें तुका मेवतलें. तूं उलो मार आनी सांग तेका. जेन्ना हांव तोंड ओपन करता आनी सर्गीच्या बापायक सांगता, हें तुजें उतर सांगता की आमी तुजी भुरगीं, म्हणटकूच जें तुजें तें म्हाजें. जी पेकोवणी तुवें जेजू कडल्यान म्हाका दिल्या ती म्हाजी. आनी तेका लागून जेजूच्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरो जालो. पेकोवणी डिफिकल्ट? देवाचें उतर जाणा वता. तेका लागून हें स्क्रिप्चर बरोवन धरा. देवाचें उतर घे आनी देवा लागीं वच. सिंपल जालें ना? रिसीट घे आनी वच
आनी दी म्हण तुवें सांगलें तूं दी आतां हांव तुज्या उतराचेर नियाळ करता तुज्या उतराचेर हांव भावार्थ धरता आनी हांव तुज्या फुड्यान येयला पळय हें घेवन आतां दी म्हाका म्हाजें दायज पळय म्हाजो वांटो म्हाका दी पेकोवणेचो वांटो म्हाका दी आनी हो पेकोवणी तुका लागू जाता कित्याक तुवें देवाचें उतर घेतलें देवाच्या उतराक तुवें वय म्हटलें आनी हें देवाचें उतर तुज्या लायफान घडोवन आहा बरयलेलें भाव भयणान उतर आहा हें देवाचें उतर बरयलेलें गालिस्कार 4:6-7 गालिस्कार 4:6-7 बरयलेलें देवाचें उतर आहा पूण हें आमी घेवन उलोवपाक जाय उलयल्या बगर भाव भयणानू देवाच्या राज्यान कांय मेळना तोंड बंद करून तूं रेस्टॉरंटान वच आनी तोंड बंद कर आनी वेटराक सांग हाड हाडटलो तुका आनी दितलो नाल्यार निमण्यान तरी बोट तरी धरचें पडटलें तुका पळय अमकें घेवन यो म्हण पूण देवाच्या राज्यान उलोवन भावार्थ कसो उलयना ताका भावार्थ म्हणना जो मेरेन तुज्या तोंडान उतर उरलें तें भावार्थ न्हू जेन्ना तुज्या तोंडांतल्यान उतर भायर सरलें तो भावार्थ फेथ इज वॉयस एक्टिवेटेड उलोवपाक जाय भावार्थ उलोवपाक जाय देवाचे उतरां उलोवन हाडपाक जाय देवाच्या राज्यान उलोवपाचें आनी हाडपाचें जें तुजे कुडीन दिसती पडना पळय तें भावार्था शिवाय तूं आपोवंक शकना ताका लागून म्हणटा जेनेसीस 1:3 भावार्थ आमच्या भितर देवान घातला भावार्थान आमी उणी ना भावार्थ आमी उजार करिले वॉशिंग मशीन हाडला घरा धरला हातीन आपली डेली कापडां धुता आनी त्रास काडटा वॉशिंग मशीन उजार करता पवित्र आत्मा आमच्या भितर आहा पवित्र आत्म्यांक उलो मारिना पवित्र आत्म्यांक उलो मारचें ना जाल्यार तुका रेवलेशनूय मेळचें ना तुका देवाच्या उतराची जाणवाय मेळची ना एवरी टायम हांव बायबल ओपन करता म्हाका खंय ना खंय व्हरोन शिरकायता हें वाच म्हण आयच्या दिसाकूय शिरकायतलो भाव भयणानो कित्याक जाय पवित्र आत्म्यांक तुका देवाचें उतर सजमलेलें आनी तुवें वचून तें कोणाक सांगलें हें जाय प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस म्हणटकूच नेक्स्ट स्क्रिप्चर घेवया गॅलिशियन 3:26-27 कित्याक येशू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून तुमी सगळीं देवाची भुरगीं कित्याक पवित्र स्नानाच्या सुमयान क्रिस्तान तुमकां बुडोवन काडल्यात आनी अशें क्रिस्त आनी तुमी एक जाल्यात प्रेज गॉड हालेलुया कितें म्हणटा कित्याक जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून तुमी सगळीं देवाची भुरगीं जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून सगळ्याक कितें जाय भावार्था शिवाय कांयच मेळोंक शकचें ना जेजूच्या राज्यांनी भावार्थ जाय आनी भावार्थ आमच्या भितर आहा पूण आमी कितें करता देवाचें उतर निर्फळ करता मोग दाखयनात देवाच्या उतराक मोग दाखयनात आमी संवसाराच्या उतराक आमी सुबेज मोग दाखयता म्हणटात हांगूर देव म्हणटा कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था वरवीं तुमी सगळे देवाच्या भुरगीं सगळीं आमी देवाची भुरगीं कशीं जेन्ना जेजूचेर भावार्थ धरता पळय तेन्ना आमी भुरगीं जाता जेजूच्या उतराचेर जेन्ना तूं भावार्थ धरताय तेन्ना तूं देवाचें भुरगें बेश्टे तोंडान म्हटलें म्हणून जायना जेजू 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 मॅथ्यू 7 म्हणटा तो 7:21 आपूण म्हणटालो हांव तुका वखत ना मॅथ्यू 7:21 म्हणटा जेजू म्हणटा आपूण सांगतलो आपूण तुका वखत ना तूं आपणाक सोमी 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 म्हणटा आपूण तुका वखना म्हणटलो कित्याक वखना म्हणटलो म्हाज्या उतराचेर तुजो नियाळ ना म्हणून आपूण तुका वखना तुवें म्हाजें उतर आयकोंक नाय म्हाजें उतर पाळून करूंक नाय म्हणटकूच हांव तुका वखना तुवें जेजू जेजू खूब म्हटलें आसतलें ह्या संवसारांत तुवें जेजू 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 खूब म्हटलें आसतलें आपूण तुका वखना म्हणटा हांव म्हणना जेजू म्हणटा जाल्यार तुमी म्हणशा वो आनी कितें सांगता जेजू म्हणटा आपूण तुका म्हणटलो आपूण तुका वखना
आनी तूं म्हणटलें पूण आपूण जेजू जेजू म्हणटालो, तो म्हणटालो तूं, पूण म्हाजें उतर तुवें पाळून करूंक ना, म्हाजें उतर तर तुवें पाळून करूंक ना, नाजाल्यार म्हाज्यो आज्ञा तुवें मानूंक ना, म्हाज्यो आज्ञा तर तुवें मानूंक ना, नाजाल्यार हांव तुका देवाचें उतर सांगता बाबा. म्हणटो देवाच्या उतराक आमचो व्हरतो जागो आसपाक जाय. हांगर आमकां केन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता, केन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता, ज्या दिसा आमकां बातीस दिता. बातीस म्हटल्यार कितें भाव भयणी, देवाच्या नांवान आमकां आमी जेजू क्रिस्तान मेलीन, आमी जेजू क्रिस्तान पुनर्जीवन जाल्यार ह्या उतरांचेर आमचो, कित्याक आमी जेजू क्रिस्तान मरपाक जाय न्हू, पाक्की स्वयं आमचो मरपाक जाय न्हू. हांवें चिंतपाक जाय हांव जेजू क्रिस्ता बारी खुर्सार मेला म्हणून. जेजू क्रिस्तान हांव मरपाक जाय, जेजू क्रिस्तान हांव पुनर्जीवन जावपाक जाय, हो जावन आसा बातीस. पूण आमी कितें आसता, धाकटी भुरगीं आसता, म्हणटच आमकां बातीस कितें तो कळना. ताका लागून मागीर इग्रोज मातयेन कितें दवरलां, कॉन्फर्मेशन, क्रिस्मू दवरला. कित्याक आतां धाकटो भुरगो आहलोय तेन्ना तुका सजमोंक ना, आतां तूं व्हडलो जालाय, आतां तरी सजमो. क्रिस्मा दिसा कितें जालें, आतां तरी सजमो. पूण आमचो मागीर नियाळ खंय आसता, ब्लू कलर घाल म्हटला आनी तांकां चेडवांक सांगला ब्लू नाल्यार पिंक, आनी चेड्यांक सांगला व्हायट शर्ट नाल्यार ब्लॅक सूट. नियाळ थंय आहा. आपूण जेजून मेलो, जेजून पुनर्जीवन जाला, काय ना. नियाळ आहा सुटाचेर, नियाळ आहा ते पिंक नाल्यार हे ते तुका दिला, हेच शिवोंक जाय तुवें. आनी मागीर तो आपूण नियाळ तुजो खंय आहा, नियाळ ना तुजो. आजुनूय तुजो बातीसाचेर कितें जाला तो नियाळ ना. नाजाल्यार तूं कोणूय क्रिस्तावांक दिसा बातीस म्हणचें कितें काय म्हण. तुमी सांगा बातीस म्हणचें कितें. सगल्यांनी घेतल्या तुमी बातीस, बातीस म्हणचें कितें. सगल्यांनी घेतला. हांव जेजून मेलो, हांव जेजून पुनर्जीवन जाला, आतां हांव जियेना, म्हाज्या भितर क्रिस्ट नवो मनीस. हे बातीस. पूण ही उतरां आयकल्यान तुमी धुवन काडटा तुका. तुजो पळय मेळो स्वयं आहलो, जेन्ना बातीस दिता तेन्ना तुका आपणाचो स्वयं घालता, आनी हो स्वयं सोयतानाचो आहलो तुज्या मुळांत सावन काडून, मुळांत सावन कंप्लीट नवो रचना जाता, नवी रचना जाताय तूं त्या दिसा. पूण नॉलेज ना. बातीस म्हणल्यार आमकां खबर ना. आतां आमकां भुरगीं जालीं, भुरग्यांक बातीस दिलो तरी आमकां बातीसाचेर खबर ना. बातीस म्हणल्यार कितें पळय तें आपलें चाललें, आपलें चल्लां तें चलयता. पाटी मागीर ती खंयच्या हॉलांत पाटी करुया, कितें दवरुया, बरी बुफे करुया, तेजेर आमचें मत. पूण देवाच्या उतराचेर मत. हें तर तुजें नियाळ करूंक नाय भाव भयणानो. जेजून मेलो, जेजू क्रिस्तान हांव पुनर्जीवन जाला, आतां हांव जियेना, म्हाज्या भितर क्रिस्ट जियेता, आनी हांव आतां एक नवी रचना. हेजेर जर तुजो नियाळ ना जाल्यार तुवें फॉर्मेलिटीच केल्या, आनी फॉर्मेलिटीच जाता भाव भयणानो आमची चडशी. फॉर्मेलिटी जाली म्हणून काय ना, पूण आयच्या दिसाक तरी मानून घे. आयच्या दिसाक तरी भावार्थान मानून घे, हांव जेजू भितर मेला, हांव जेजू भितर पुनर्जीवन जाला, आनी जो बातीस हांवें घेतलेलो तो आतां हांवें देवाच्या उतरा उदेशी घेतला. आतां हांव जियेना, म्हाज्या भितर क्रिस्ट जियेता, आनी हांव एक नवी रचना. आयच्या दिसाक तरी हें तुज्या काळजान. आदी जालें तें जालें, तें आमी फाटीं वचोन आमी आतां करेक्शन करूंक शकना. पूण आयच्या दिसाक हांव भावार्थान हें करूंक शकता. कित्याक भावार्थान हांव जायतें कितें उलोवंक शकता. भावार्थान हांव म्हणूंक शकता ह्याच वेळार तुज्या कुडीन कसलोय मेळत महा भायर सर भावार्थान हांव म्हणूंक शकता. कित्याक देवाचें उतर म्हाका अधिकार दिता म्हणटा.
आनी हो देवाच्या उतराचो अधिकार घेता आनी हांव उलयतां भावार्थाचें उतर. म्हणटून आयच्या दिसाक तरी आमी नियाळ करुया भाव भयणांनो, बातीस म्हणजे कितें पळयता. कित्याक आमी जेजू क्रिस्तान आमी आतां बातीस केला. हांगोर म्हणटा देवाचें उतर, कित्याक तुवें जेजू क्रिस्तान बातीस घेतलाय आनी जेजू क्रिस्ताक तुवें आपणायला. जेजू क्रिस्ताक तुवें आपणायला. हो बातीससान आसा भाव भयणां. आनी जेन्ना आमी ह्या उतराचेर नियाळ कोत्तेल्या तेन्ना भाव भयणांनो खरें बातीस आमी आमचो जियेता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. म्हणटकच पेकोवणी इजी आहा भाव भयणांनो. एवरी डे तुका पेकोवणी मेळोंक शकता. कोण तुका प्रिचर बसून नाका, कोणाचीच गरज नाका. व्हेरी सिंपल सांगता भाव भयणांनो, तुका कोणाचीच गरज नाका. तुका भावार्थान तूं देवाचें उतर उलय, देवाचें उतर घे, देवा लागीं वच, रिसीट दाखय आनी म्हूण हे देवा हें उतर म्हाज्या लायफान घडोवन येयलें. जेजूच्या गायनी हांव बरो जाल्यार दुसऱ्या दिसा पळयतले तुजे कुडीन आनी कसलेच दीस. कोणूच प्रिचर बसून गरज ना भाव भयणां. प्रिचराची बसून गरज ना. देवान तुका उतर दिल्ल्या ह्या उतरावून आनी दुसरें वयर कांय ना. ह्या उतरा वयर आनी दुसरें कांय ना. कित्याक ह्या उतरा उदेशी देवान हो सर्ग आनी संवसार रचला. ह्या उतरान रचला आनी ह्या उतरान हें चलता सगळें. हो आतां काऊक जालो. कसो जालो? देवान वयर जनेल बंद केलें आनी काऊक केलो. सिस्टम दवरल्या ताणें. केन्ना दीस उदेतलो, केन्ना दीस देंवतलो, केन्ना चोंद्रीम वयर येतलो, केन्ना चोंद्रीम देंवतलो, उलोवन दवरलेलें आहा. त्या त्या टायमार घडोवन येतलें. एवरीडे तीच उतरां उलयना तो. एकदां उलयल्यार ती उतरां काम करीत आहा. एकदां जें उतर उलोवन दवरलां तें काम करीत आहा. ताका लागून ताका देव म्हणटा. जेन्ना स्वर्ग आनी संवसार रचलो, लास्ट क्वेश्चन घालता. जेन्ना स्वर्ग आनी संवसार रचलो देवान कितक्या दिसांनी रचलो? 6 दिसांनी. 6 दिसांनी झाडांक फळां जावंक शकता. पूण तेन्ना कशी घडली? देवान 6 दिसांनी फळ कशें येयलें? म्हणजे देवाक पदवी हाडली. देवाचे पदवेर म्हणजे मनीस उपाशी पडोंक नाका न्हू. आतां मनशाक रचलो, खावपाक कांय ना, खावपाक तर कांय ना आनी मनशाक रचलो जाल्यार तो म्हणटलो कित्याक म्हाका भुको मारपाक रचला, म्हाका आतां आंबो जाव. मागीर तो आंबो करून बसतलो. पयले सगळे रचले, सगळे पयले रचले, सोमत्याक आंब्याक आंबो येयलो, चिकवाक चिकू येयले, पपायेक पपाय येयली आनी मागीर मनशाक रचलो आनी ताका सांगलें पळय हें सगळें तुका खावपाक, वच आनी खा. एका दिसान उलोवन दवरलेलें. ते आजून पासून भाव भयणांनो देवाच्या उतर काम करता. आजून पासून ते देवाच्या उतर काम करता. सगळे देवान उतर उलोवन दवरलां ते आजून पासून घडोना. कांयच उणें पडचें ना भाव भयणांनो. जायतो लोक म्हणटा सुकणीं उणी जाल्या. ना, सुकणीं आंगोरली आनी खंय गेले आसतली. तूं झाडां मारीत आहा जाल्यार सुकणीं आंगोर कशी रावतली? सुकणीं दुसऱ्या जाग्याचेर गेली. पूण सुकणीं उणें जावंक ना. देवान हुकूम घातलेलो मल्टिप्लिकेशन कशें जावपाक जाय पळय तें. सुकणीं उणी जावचें ना, ऑक्सिजन उणें जावचें ना, कांय उणें जावचें ना. देवाचें उतर पदवेचें उतर आहा, कांयच उणें जावचें ना भाव भयणां. आदाम आनी इवेक रचलोलो संवसार. आतां कितकें पॉप्युलेशन आहा? 700 मिलियन समज पॉप्युलेशन आहा. फाल्यां 14 मिलियन जालें तरी उणें पडचें. तरी उणें पडचें ना. कित्याक देवाच्या उतरान पदवी आहा तांकां सगल्यांक कितें जाय पळय तें देव धरतेल्ल्यान धरा. प्रेज गॉड. हालेलुया. म्हणटकच हो फुडलो मागीर आमी फुडें घेवया. आमी 2 पॉयंटाचेरूच आमी शिकल्या. एक आमचो चिल्ड्रन्स ब्रेड हिलींग आमचें उणो आनी सेकेंड आमचो फॅमिली रायट. ह्या 2 पॉयंटाचेर आमी शिकल्या
आनी कंप्लीट 9 पॉयंट जाता म्हणसर भावा भयणानू तुमी म्हणटले ब्रदर म्हाका आनी तुमची गरज ना, तुजें प्रिचींग आतां तूं बंद कर. कित्याक हो सगळो देवाचें उतर. हे देवाचें तुवें उतर घेतलें, तुवें आपणायलें आनी तूं तर उलयलें. गरज ना भाव भयण, कोणाची प्रिचराची गरज ना. प्रिचर कित्याक जावं? देवाचें उतर सोजमावता, इतकेंच काम. हे देवाचें उतर सोजमावपाक इजी करपाक. तुजें मन जें हांगर थंय भोंवता तें देवाच्या उतरार हाडटा. आनी कांय ना प्रिचराचें काम. हे देवाचें उतर हांव मॅनिफेस्ट करचो ना, देव मॅनिफेस्ट करता. हांव तुका सांगतलो हे तुवें अशें उजार करपाचें. हे देवाचें उतर घे, देवा लागीं वच. आनी एवरी टायम भाव भयणानू तूं देवाचें उतर घे, देवा लागीं वच. देवाक दिवपाकूच जाय म्हणजे जाय. तो नाकारूंकूच शकना, नाकारूंकूच शकना. कित्याक तूं रिसीट घेवन येयला, रिसीट घेवन येयल्या उपरांत तो ना म्हणूंक शकना. कित्याक तेजें उतर तो पाळून करतलो. कळ्ळें भाव भयणानू? पेकोणी इजी आहा, पेकोणी इजी आहा, व्हेरी इजी आहा, व्हेरी इजी आहा पेकोणी. आमी मातशें आमचे हे जे आहा त्या तेलाचेर मातशी नदर दवरा आनी तुमच्या घरांनी आहा नाल्यार तेल आनी उदीक घाला आनी दवरा आनी डेली पळया आनी म्हणा जेजू तुज्या उतराक हांव वर्तमान दिता. आनी हांव ज्या जाग्याचेर वयतलो ही बॉटल घेवन हांव वयतलो. खंयचोरी प्रिचींग आसूं म्हाका ही बॉटल घेतल्या बगर हांव वयचो ना. कित्याक हें म्हाका दाखोवंक जाय, हें देवान म्हाका रेवलेशन दिलें. खंयचोर आमी देवाचें उतर ना फोड करता पळय. आनी देवाचें उतर म्हणलें सर्गीच्या बापाय कडल्यान येयलां. जेजूचें जें उतर जावन आसा तें सर्गीच्या बापाय कडल्यान येयलां. जेन्ना आमी देवाचे जेजूक आमी जेजूच्या उतराक आमी मान दिना तेन्ना आमी सर्गीच्या बापाक नाकारता. एवढाच सर्व भाव म्हणटूच निमणें मागणें करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमी. सर्गीच्या बापा तुका ह्या वेळा खातीर आर्ग आनी महिमा दिता. सर्गीच्या बापा तुवें उतर जे धाडलेले जेजू क्रिस्ताक घेवन तें उतर हांवें हांगर परगट केला आनी तुजो मोग हांवें तांकां दाखयला. सर्गीच्या बापा तूं आमचो इतको मोग करताय की तूं आमकां सगळें दिवपाक तुवें तुज्या पुताक धाडलें आनी तुज्या पुता उदेशी तुवें आमकां सगळें दिलें. तुजो राजवड पासून तुवें आमकां दिलें आनी हे तुज्या उतराक आमी आमचो व्हरतो जागो दिता. तुजें उतर आमच्या लायफान आमी आपणायता. आनी ह्याच वेळार सर्गीच्या बापा तुज्या नांवान हे तुजे परजेचेर हांव पेकोणें उलयता. तुज्या गायांनी ती बरी जाली म्हणून जेजू हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता. कसलेय तेंचे पिडार आसूं हे कुडीन ह्या वेळार जेजू तुज्या नांवान जेजू हांव ह्या पिडे लागीं उलयता. तुमकां एक कुडीन कसलोच अधिकार ना. ह्याच वेळार हांव तुमकां हुकूम घालता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कसली पिडा तेंच्या भितर आसा ह्याच वेळार वच आनी दर्यान पड आनी परत तांकां त्रास दिनाका. ह्याच वेळार जेजू हांव तुजें जिवीत आनी सुबाम जिवीत तेंचेर उलयता. जेजू हांव तुज्या उतराक एग्री जाता. तुज्या गायांनी तांकां पेकोणी मेवली जेजू. 2000 वर्सां पयलीं तुवें जी पेकोणी तुवें आमकां दिल्या ती आयच्या दिसाक आमी आपणायता आनी आमचे कुडीन तुजें परफेक्शन आहा म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आमचे कुडीन कसलेंच दुयेंस रावंक शकना म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. कित्याक आमी जावन आसा सर्गीच्या बापायची भुरग्यां आनी सर्गीच्या बापायक कसलेंच दुयेंस ना. सर्गीच्या बापायक तर दुयेंस ना नाल्यार आमकां दुयेंस आसूंक शकना. कित्याक आमी सर्गीचे बापायची भुरगीं आमी तेजी दायजा आनी आर्ग आनी महिमा दिता. जेजू हे उतर जे उलयला पवित्र आत्म्या तुवें हे घडून हाडले म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. सगळ्यांक तुवें ऑलरेडी पेकोणी दिली म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. ही आमी मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. मातशें बस
सर्गीच्या बापा ह्या वेळार ती मारी भयण जो रिपोर्ट तिचो आहा हो रिपोर्ट आमी कॅन्सल केला. जेजू तुजे उतर म्हणटा साम्स 118:17 ती मोरची ना, ती जियेतली आनी देवाक महिमा दिता. मोरण्याच्या आत्म्याचेर हांव अधिकार घेता जेजू क्रिस्ताचेर, कित्याक मोरणाचेर जेजून जय केला. मोरणाच्या आत्म्याचेर हांव हुकूम घेता ह्या वेळार ती मोरची ना, ती जियेतली आनी देवाक महिमा दिता. आमी पोरगोट कोता जेजू तुज्या नांवान. आमी हांगर 300 लोक आसा. आमी एग्री जाता तुज्या नांवान की ही भयण ह्याच वेळार तुज्या गायांनी तिका ऑलरेडी पेकोणी मेवली. तुज्या पवित्र रगत तिच्या भितर व्हांवता जेजू ह्या वेळार, कित्याक तुजें उतर म्हणटा रेवलेशन 12:1 तुज्या रोगता वयल्याशी आमकां सोडवण मेळटा. तुजें पवित्र रगत तिच्या भितर व्हांवता आनी तुज्या पवित्र रगतान तिका सोडवण मेवल्या. आनी सगळे जे तिचे वायट रिपोर्ट आसले ह्या वेळार जेजू तुजें उतर तेजे भितर मॅनिफेस्ट जाला आनी ताका कंप्लीट हिलींग मेवला म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता सगळे तुजे मोहिमे खातीर. आनी ही महिमा तिचे कुडीन मॅनिफेस्ट जाल्या म्हणून पवित्र आत्म्या ह्याच वेळार तुवें हें उतर मॅनिफेस्ट केलें म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. ही भयण कंप्लीट बरी जाल्या म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा. सगळे जे रिपोर्ट तिचे आसले हे सगळे रिपोर्ट कॅन्सल आनी नवो रिपोर्ट हो नवो रिपोर्ट जावन आसा जेजू क्रिस्ताच्या गायांनी ती ऑलरेडी बरी जाली. जेजू क्रिस्ता तुका आर्गा, तुका महिमा, तुका वंदन. आनी आमी ह्या उतराक आमी स्वत मानता, कित्याक तुजें उतर म्हणटा मॅथ्यू 18:19 दोगा मनशां तर म्हाज्या नांवान एका मोनाची जाता, नाजाल्यार म्हाजो सर्गीचो बापूय ते आयकतलो. आमी हांगर 300 लोक आमी एका मोनाची जाता. हांव सर्गीच्या बापा एका मोनाची जाता हांव की ही भयण कंप्लीट बरी जाली आनी बरी जावन ती घरा येयल्या म्हणून. कंप्लीट हिलींग ह्याच वेळार तिका मेवला म्हणून आमी हे भावार्थाचें उतर धाडलां. आनी हे भावार्थाचें उतर तुमचो घडोवन येयलें, कित्याक पवित्र आत्म्यान हें घडून ही आमी मागणें करता हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. उलयला तो ह्या वेळार भावाच्या देना खातीर आमी जेजूक ताळयो मारया. आयज जायतीं जाणां पयलेच फावट येयल्यात, देखून तुमकां जायतीं जाणां अर्दां लोक पयले फावट आसा, देखून देवानूच तुमकां उलो मारून हाडल्यात. तुमच्या तेंच्याय तऱ्या पासून आमी सगळीं आनेक फावट देवाक ताळयो मारया.